देव बरें करून भावा भयणांनी तुमी येयल्या म्हणून आरका देवाक आनी तुमकां येवकार सगल्यांक. देवाच्या मोगान तुमी येयल्यात आनी आयज म्हाजेशीन देव उलयला म्हणून भावा भयणांनो लास्ट मिनिटाक हांवें घातला एक पोस्टर हांवें लास्ट मिनिटाक शेअर केला. आयज तुमची मिलाक घेतल्या बाबा तुमी घरा वयचे कित्याक पवित्र आत्मा म्हाजेशीन उलयला. कसली मिलाक आसून तुमची हांव नकळो तुमची मिलाक कितें आहा पळय ती तुमी जाणान तुमची मिलाक कितें पळय ती पूण देव उलयला एकलो पासून आपणाची मिलाक घेतल्या बगर घरा वयचना तुवें भावार करूंक जाय. हे भयणीन गेल्या जाले एक म्हयनोभर आपणाचेर टेस्टमनी दिली. अहेंच हांगर हांवें म्हटलेलें देव तुका तुजी मिलाक दिता आनी ते भयणीन घेतली. आयज एक भयण येयल्या आमच्या मदें आनी तिका फॉवर्ड केलें कोणेन तरी म्हाजो व्हिडिओ फॉवर्ड केलो आनी तो व्हिडिओ तेन घरा कोणें पळयलो. ती म्हाका अजून मेळोंक ना केन्ना. आयज म्हाका फर्स्ट टायम मेवली ती भयण. हांव तिका वळखयना खंय गेली ती भयण हांवें तिका वळखना पूण तिणें म्हाजो व्हिडिओ आयकलो आनी आयकता पळय तेन्ना म्हाकाय खबर ना भावा भयणांनो हांवें कितें म्हटलेलें पळय तें पवित्र आत्म्यान आमी जायतें कितें म्हणून वयता तें आपणायलें आनी तिका तिची घरा कडेन बोल्ल्या थंयसर मिलाक मेळ्ळी. मेडिकल रिपोर्ट दाखयता ताका गॅप आसलें म्हणून आनी ताका सोंसपाक जायना तितकी दूख आसली. पूण जेन्ना तो व्हिडिओ पळयलो आनी हांवें तेन्ना म्हटलें कोणाक उठपाक बसपाक त्रास जाता कितें तरी म्हटलें म्हाकाय खबर ना. ती भयण मागीर सांगतली म्हाकाय खबर ना हांवें कितें म्हटलेलें पळय तें. पूण आयज तुमी भाव भयणांनो तुमची मिलाक घेतल्या बरोबर घरा वयची ना ही गॅरंटी. म्हणटकच तुमी येयल्या आनी तुमच्या काळजान कितें तरी तुमी घेवन येयला आनी तुमी आयज जेजूक सांगतली जेजू हे आहा म्हाजें आनी हे तुवें म्हाका दिलां म्हणून हांव हांगोर स्टार्ट करच्या पयलींच हांव तें मानून घेता. कित्याक देवान म्हटलां माग आनी तुका मेळटलें. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो. देवान म्हटलां तूं उलो मार आयज आनी देव तुमकां तुमचें कितें आहा पळय तें तुमी हा थंयसर येवन दितलो. तुमचे उटयेन घालतलो. तुमी हा पळय थंयसर तुमचो देव येतलो. देव तुका सोदूंक वयची गरज ना. देव तुज्या भितर रावता. तूं हाय थंयसर तुका देव दितलो. प्रेज गॉड हालेलुया थँक्यू जीसस. कितली व्हडली मिलाक आहा भाव भयणांनो चिंती नाकात. देवाक डिफिकल्ट आहा म्हणून देवाक डिफिकल्ट कांयच ना. हे पयलीं आमी आमच्या काळजान घालुया देवाक डिफिकल्ट कांयच ना. म्हणटकच तुमची मिलाक केदी व्हडली आसूं तूं ऑलरेडी चिंती नाका ना तें कशें जातलें तें तुवें चिंतपाची गरज ना. तें काम देवाचें काम देवाक करूनी. तुज्या भावार्थाचें उतर उलोवपाचें काम तूं कर. आमी देवाक तर कितें दिवंक शकता नाल्यार एक उतर आनी हें उतर घडोवन हाडपाचें काम देवाचें. देव आमच्या कडल्यान व्हडलें कितें मागना. तो म्हणटा भावार्थाचें उतर उलय आनी हें भावार्थाचें उलयलें उतर पवित्र आत्मा आमच्या भितर आहा तो घडोवन हाडटा. जेजूनय तेंच केलें. जेजून जी उतरां उलयलीं ती पवित्र आत्म्यान घडोवन हाडली. एग्जाम्पल उजवाड जावनी आनी उजवाड पवित्र आत्म्यान हाडलो. तूं उतर दिताय जें उतर तूं काडून दिता आनी त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे हा पवित्र आत्मा गेलो आनी तें घडोवन हाडलें भावना. इतके इजी आमकां आपणावपाक. पूण आमची उतरां भिरांतीची आहा आनी आयज आमी इगोर्जेन तर आमी शर्माव आयकला नाजाल्यार आयज शर्मावन कितें आहा की वादलाक ते सांपडटा आनी देव तेंकां कितें म्हणटा खंय आहा तुमचो भावार्थ. म्हाजो आतां वचपाचो टायम जालो पूण तरी तुमकां आपूण कितको टायम हांगर रावतलो. भाव भयणांनो देव आदल्या कोरारान भायर आलो ह्या कोरारान तुज्या भितर आसा. देव तुका सोडिना एका सेकंदान. पूण तूं चिंताय देव भायल्यान खंयसरल्यान येतलो आनी आपणा भितर मिलाप करतलो. ना, देव तुज्या भितर आयज तुज्याच भितर मिलाप करपाचें.
आणि तुमची मिलाद घेऊन घरा वचता भाव भावार्थान येयल्या भावार्था शिवाय देवाक आमी खुश करूंक शकना. एकूच वाट देवाक खुश करपाचो म्हणटा तो भावार्थ. तुजो भावार्थ घेवन हो भावार्थाचेर देव काम करूंक शकता. जाल्यार आख्ख्या चारूय गॉस्पलांनी पळया, चारूय गॉस्पलांनी देव एकूच उलयता. केन्नाच एक बसून एका सिट्युएशनान बसून देवान म्हणूंक ना म्हाज्या भावार्था उद्देशी तूं बरो जालो. देवान म्हणला तुज्या भावार्था उद्देशी तूं बरो जालो. जावनी तुज्या भावार्था प्रमाणे तुजो भावार्थ जावं भाव भयणान तुजे पयशे वचूंक नाका देवा. म्हणटकूच तुमचो भावार्थ दाखया देवा आनी तुमकां मागता पळय तें मेळटलें. आनी आयज टेस्टमनी आहात, आयका कशें देवान हात लायलो, कशें आंगुरुतार आमी उलयता तें घडोवन येता. एक टायम भाव भयणांनी तुमकां दिसता आसतलें हीं उतरां म्हाजी म्हणून. हांव हांगर उबो रावता म्हाज्या इंटेलिजन्साचेर हांव केन्नाच उबो रावना. आनी तुमकां जर हांव म्हाजें एड्युकेशन सांगत नाल्यार तुमी उठोन हांगली धांवतली. म्हणटकूच एड्युकेशनाचेर कांय ना. पवित्र आत्म्यान तूं जेन्ना तुजें कूड दिता तूं उलय म्हाज्या काळजांतल्यान, तेन्ना हें सगळें घडोवन येता. प्रेज गॉड, हालेलुया. एका मिनटाक न्ही मातशें उबी राव. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमी. सर्गीच्या बापा, ह्या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया दोनिया, आमच्या सोरवंडारा, आमच्या मोगाळ जेजू, तुवें आमचो इतको मोग केलोय की तूं खुर्सार वचपाक फाटीं सरलो ना. आमच्या खातीर तुवें ते चाबूक तुजे कुडीर घेतले. आमचे खातीर तुवें ती थिपी तुज्या तोंडार घेतली. आमचे खातीर तुवें वॉकमान घेतले आनी तुवें खुर्सार वचोन म्हटलें हांव तेंकां सगळ्यांक बक्षिता. आयज आमी हांगर मागण्यान येयल्या, आमी चुकल्यान जावं आमी जायती चुकल्यान जेजू. आमी बोगसूंक ना दुसऱ्याक, पूण ह्या वेळार आमी निर्णय करता. कोणाकूय आमी दुखयला तेका ह्या वेळार आमी बक्षिता. कोणाकूय आमी वायट उलयला आमी बोगसणे मागता जेजू. आनी कोणानूय आमचेर वायट कितें उलयलां नाल्यार ह्या वेळार आमी ताका बेसांव दिता. आनी जेजू, जेन्ना तूं खुर्सार गेलोय, मेलोय आनी पुनर्जीवन जालोय, तेन्ना तुवें हांगर सांगून दवरलेले पळय ते भाशेन तुवें तुजो पवित्र आत्मो तुजेर विश्वास दवरता तेंकां तुवें दिलो. आनी हो पवित्र आत्मो आपणाची मिनिस्ट्री आमच्या कडल्यान चलयता. ह्या वेळार म्हाजी उतरां न्हू, पूण पवित्र आत्म्या तूं म्हाज्या तोंडांतल्यान उलय. कित्याक तूं म्हाज्या भितर देव आनी तूं ह्या वेळार म्हाज्या तायाचेर ताबो घेतलाय म्हणून हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता. म्हाजी उतरां न्हू पवित्र आत्म्या, ही तुजी उतरां जावनी. ह्या मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, आमेन. प्रेज गॉड, हालेलुया. थँक यू जीजस. बसो नाका, बसो नाका. कंप्लीट डिफरंट आयज कितें जावपाचें. महापवित्र आत्म्यान कितें सांगलां तें आयज हांव करतलो. म्हायशीन कितें उलयलां पळय म्हणटकूच हे आमी पयले गायन आमी हे म्हणटले. हालेलुया, हालेलुया, place, Holy Spirit. Your anointing upon your people, Lord. The fire of the Holy Spirit is upon you right now.
Spirit is upon you now. The God inside of you is manifesting now. The godly head is over here now. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 The anointing of the Holy Spirit is flowing here right now. The anointing of the Holy Spirit. Just the way it was on the day of Pentecost, so it is today. The Lord is touching you, every one of you. Vellar Jezun Aplo पवित्र आत्म्या. देवाचे उतार म्हणतात दोगा ताका माझ्या नावाने एकठांय जाल्या तुमचो राव आसा. तुजो जेजू ह्या वेळार हांगार आसा. तुजो जेजू तुका पेकोणेचो हात लायता ह्या वेळार. उलो मार तुज्या जेजूक. उलो मार. Thank you, Jesus. Hallelujah. The anointing of the Holy Spirit. The powerful anointing of the Holy Spirit. Touch them, Lord. Touch them. Touch them, Lord. The anointing fire. Touch them. Touch them, Lord. Touch them. Touch them. The anointing. Receive the anointing of the Holy Spirit. Receive the anointing of the Holy Spirit. Cancer is destroyed in Jesus' name. I rebuke cancer in Jesus' name. I rebuke tumors in Jesus' name. I rebuke diabetes in Jesus' name. I rebuke arthritis in Jesus' name. I rebuke pressure problem in Jesus' name. I rebuke ear problems. I rebuke every stomach infection in Jesus' name. I rebuke cirrhosis, skin infection. Receive your healing now. Receive. Receive. Bones are being rearranged, realigned. Anyone having bone problems, your bones are rearranged, realigned. Perfection of God is coming inside of you. Receive your healing. Receive your healing. Receive. Every spirit of darkness in the name of Jesus, I cover them with the blood of Jesus right now. Every person who has gathered over here, I cover them with the blood of Jesus. The anointing blood of Jesus. The hedge of Jesus upon you all. Every spirit of darkness out of the body. Every spirit of darkness out from the body. I command you, every spirit of darkness out. There is no place for darkness when Jesus has arrived. Jesus has arrived. Jesus has arrived. Darkness, you have no power over here. Darkness, you have no power over here. Your word says the dumb shall hear, the blind shall see. Lord, receive. 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 Every medical report that is against you,
Jesus' name. The report is changed in Jesus' name. Whatever may be the report is changed in Jesus' name. The anointing fire of the Holy Spirit is upon you. Whatever may be your miracle, receive it now. Tosli milanza. Yawalar Jesu kulomar. Yawalar Jesu kulomar. Yawalar Jesu kulomar. Jesu. Jesu. Ora basheke. Para ba 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 ba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The love of God is flowing here right now. The love of the living God is flowing here right now. The joy of the Holy Spirit. Receive, 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 receive your miracle right now. Receive, receive financial blessings right now. Receive, receive all your financial blessing. Put your amount what you require. Put your amount what you require. God is granting you that amount right now. God is granting you that amount. God is granting you that amount. Call on the name of Jesus. Every evil spirit out. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बसा भाव भयणांनो. कितक्या जाणांनी देवाचो मोग अनुभवला भाव भयणांनो. कितक्या जाणांनी वेळार देवाचो मोग अनुभवला. या बसा. कितक्या जाणांनी देवाचो मोग अनुभवला. देवा कारण तुमकां खबर आहा कितकी आमकां हांगर 2 वर्सां जालीं. केन्ना 2 वर्सांक आमी पयले केन्ना पेकोणेची मागणी केली. आमी सदांच पेकोणेची मागणी निमणी करताले. पूण देव उलयता पळय तें करपाक. हांव घरांतलो भायर सरतना बायलेक हांवें सांगलें आयज हांव हालेलुया हें पयलें घेतलो. आनी बायल म्हणूंक लागली घे. तो देव उलयता तें करूंक जाय भाव भयणांनो. इम्पॉसिबल कांय ना. हें फकत स्टार्टर. हो निकतो तुमकां मेवला तो स्टार्टर. आनी जायतें कितें जावपाचें तुमी पळयतले तुमची मुलाक. पूण आतां 2 टेस्टमनी आहा त्यो आमी आयकय. देवाचे मोहिमेक यो. आमकां महिमा मेळोंक जाय म्हणून न्हू भाव भयणांनो. देवाचे मोहिमेक देव आमच्या भितर कितें करता ते आयकपाक आमी हांगर येयला. म्हणटो हो ब्रदर आमचो रिचिनो आपणाचे टेस्टमनी दितलो. तेच्या लायफान गेल्या विकान देवान कितें केलें पळय. प्रेज गॉड. Jesu carga, Jesu moima, Jesu wakani. Bogada Papa, Tuka ditam bakantam din wastam, Tujo ditam. Vellar vellar Mhaka माझ्या भाऊ बहिणा विश्वातील एकट्यान केल्ल्या खातीर. बगडा बापा पवित्र आत्म्या करीत भाशेन म्हाकाच तुका समर्पिता. म्हजी उतरां, म्हजी जीब, म्हजी चिंतना सगळें जें कितें ह्या वेळार हांव उलयतलो तें तुजें जावं दी न्हय म्हजें. कित्याक तुजे मोहिमे खातीर येसू खातीर हिंगासर तुजें उतर भाव भयणाक म्हजे समेत कितें केलां तें सांगूंक आयलां. देखून म्हाका वयर काडटा तसलें न्हय पूण तुका वयर काडटा तसलें. तुजी मोहिमा दुसऱ्या भाव भयणांनी पळोवन वळखून बगूंक तुका सदां काल आपलो सोम्यान दोनी म्हूण मानून घेवंक पवित्र आत्म्या तूं ह्याच वेळार म्हाका सगळें हें तुजो आदार सहकार दिताय. कित्याक जेजू तुवें म्हणलां कितें उलोवचें आनी कितें तें सगळें त्या वेळार हांव तुमकां कळीत करतलो. आनी ह्या तुज्या उतरा प्रमाणे होच पवित्र आत्मा ह्या वेळार म्हाका आदार दिता म्हूण
हांव काळजांसान सोत मारता आनी भावाक धरता हे मागणी करता ह्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तर मोगाच्या भावा भयणीनो पयलीं मातसो थोडोसो म्हजो बॅकग्रावंड तुमकां सांगता कित्याक आयचो म्हजो गोवायकी अशी आसा की गॉड्स सुपरनॅचरल फेवर इन माय लायफ देवाचो सैबा वर्तो फावर म्हज्या जिविता वयर हें म्हाका फावो जालां म्हणटच म्हजें आदलें जिवीत म्हणुया आतां 30 वर्सांचें सुमार फाटलें जिवीत 30 वर्सां नवसोडणेंत म्हणजे हांव पयलीं कारिज्मातीकान आसतालो नवसोडणेंत 30 वर्सां सुमार आनी एक फुडारीपणाचेर चड वर्सां वावर केला जायते वयर वयर टॉप लेवलार देखून जायते वर्सां वावर केला देवाच्या मळ्यात पूण अशें आसलें की तें फाटलें जिवीत अशें आसलें की बायबलाची ओळख आसली बायबल आसतालो सगळें दुसऱ्या शिकयतालो दुसऱ्या पासून मागणी करपाक वयतालो अशें सगळें जातालें पूण कितें आसलें भिरांत हुस्क्याक कोंती मागीर अनभावातपण मागणेक वयतालो पूण अनभावातपण भितर आसलें भावार्थ सारको गोड नासलो अनभावातपण सारकें देवाच्या उतराचेर तितलो घोर भावार्थ नासलो आनीक त्याच बराबर आनीक फकत कायदे करूंक जाय म्हूण करपाचे कायदे करून अशें हें करूंक जाय तें करूंक जाय सगळें करूंक जाय वावर करपाक जाय हे भाशेन म्हणजे म्हजें सोगतें म्हणजे म्हाका एका वाटेन कितें मेळटाली ग्लोरी महिमा मेळटाली हांवें हें केलें तें केलें आनी जाते लोक म्हणटात जायतो वावर करता जाय पूण म्हजे भितरल्यान हें सगळें बोकें कुडीचें सोयबाचें जे आमचे 5 विसोबे आमकां दाखयतात न्हू तसलें जिवीत म्हणजे हेंच म्हाकाच भितरलें हांव शांत जातालो हांव जायते वावर करता जायतें काम करता आनी जायते व्हडल्या पोस्ट म्हणजे आमचे गोवा सेवा पंगड म्हूण आसलो मेन टीम त्या मेन टिमीचो हांवें चड वर्सां फुडारीपण म्हूण काम केलां सेक्रेटरी मागीर ट्रेजरर हे भाशेन जायते मागीर रिट्रीट कोऑर्डिनेटर आसलो जायतीं वर्सां पालोटी होमान रिट्रीट जाताले थिंगासर जायतीं वर्सां कोऑर्डिनेटर म्हूण असले जायते म्हणजे मातशें कितें जातालें फीत येतालें न्हू फीत येतालें म्हणजे हय पूण भितरल्यान वाड जायनासली खरें देवाचें उतर कितें म्हणटात तें आतां मागीर कितें जालें मागीर 2018 वर्साक म्हाका ब्रदर जॉन्सनाचो विडियो हांवें पळयलो हिंगासर कालांगूट न्यू क्रिएशन होमांत रिट्रीट जातालें युट्यूबाचेर हांवें विडियो पळयलो आनी तो विडियो पळोवन म्हाका दिसलें हें बरें कितें तर कित्याक म्हाका देवाच्या उतराची दुसऱ्याक दिवपाची दुसऱ्या पासून मागपाची कितें तर करपाचें म्हाका उमेद आसली आनी हें म्हाका देवाच्या उतराचेर तो शिकयता हें म्हाका मातशें बरें दिसलें आनी मागीर हांव ते विडियो पळोवन मागीर थिंगासर कालांगूट रिट्रीट जातालें पूण हांव जॉबाक कामाक आसतालो म्हणून म्हाका सगळ्या दिसांनी वचोंक जायनासलें हांव म्हजें नांव भावान सांगलां तुमकां न्हू हय हांव पट्रास एमपीटीन काम करतालो एमपीटीन हांव जॉयन जालो एक सादो वर्कर कसो पूण मागीर शेवटाक देवान म्हाका ऑफिसर लेवलार पावयलो आनी मागीर आतां रिटायर हांव जावंक ना रिटायर एकट्या वर्सा जावपाचो पूण 2 वर्सां आदीं हांवें वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतला हें फकत देवाचे मोहिमे पासून न्हय कित्याक वॉलंटरी रिटायरमेंट फकत देवाचे सेवे खातीर म्हाका बरें म्हणल्यार 1,30,000 पगार मेळटाले ऑफिसर कसो 1,30,000 म्हयन्यान आनी तरी आसतना कितें जातालें सगल्यो गरजो म्हणजे पयशे उरना आसले पयशे हिंगा थिंगा सगळे काबार जाताले म्हणटच उरना आसलें म्हण हांवें एक पाडें वतन वयता न्हू उदक व्हांवोन वयता ते भाशेन पयशे हुंयच्यानी वयताले पूण उरना आसलें हे भाशेन पूण मागीर ब्रदर जॉन्सनाची शिकवण आयकली हांवें आनी ते प्रमाणे मागीर ओंपपाक स्टार्ट केलें देवाच्या मोळ्यांत बी म्हणजे जें कितें देवाचें आसा तें देवाक दिवपाचें हें करपाक हांवें सुरवात केली आनी म्हयन्याक तें काम हांव करपाक लागलो अमकें देवाचो वांटो आसा तो देवाक दिवपाचो आनी तेन्ना सावन मागीर कितें जालें घरांतल्यान मातशें फायनान्शियल पयशे जोडटाले ते उरपाक लागले इतले पगार म्हाका मेळपाक लागले 5 वर्सां तेच्या आदीं उणें आसलें तें जालें पूण उणें आसलें आनी भितर होता
पूण मागीर थोडे थोडे करून उरपाक लागले. मागीर रिणां बिणां आसा ती सगळीं काबार जायती लागली. रिणां बिणां असली ती सगळीं काबार जायती. मागीर म्हाका ब्रदर जॉन्सनाचे शिकवणेचो सारको चड मोग लागलो. कित्याक जाणटो लूक 6:38 हे तो हय लूक 6:38 हे तो फॉलो करता. दियात आनी तुमकां मेळटलें. दामून चेपून हय वतसर लोक तुमच्या वटेन घालतले. हे ब्रदर जॉन्सन फॉलो करता. आनी कित्याक हांवें पळयलां तो रिट्रीट करतालो सगळे फ्री. हजारांनी लोक रिट्रीटाक येतालो फ्री. जेवण फ्री. मागीर ट्रान्सपोर्ट बसी दवरतालो लोकांक येवपा वचपाक. आख्या गोंयांत चलता सगळे फ्री. हांव हे सगळे फ्री कशें जावपाक जाता. आतां आमी तर हांव तर नवसांनी आहलो कार्निवलाक. पूण आमी सगळ्याक पयशे आमी तर ट्रे भोंवडायताले. हांव जाणा आमचो प्रोग्राम करपाचो एवरी रिट्रीटा लोकांक पयशे फारीक करपाक पडटाले. 1000 600 आनी मागीर अशें करून आनी मागीर आमी लास्टाक शेवटाक रिट्रीट काबार आमी लोकांक लव ऑफरींग म्हूण आमी काडटाले. एक्स्ट्रा पयशे फी फारीक करून वयल्यान लास्ट डे लव ऑफरींग म्हूण काडटाले. तरी आसून ते आमगे तेसपेसा पावना रिट्रीट. पूण ह्या भावाक इतले हजारांनी लोक रिट्रीट येता आनीक जेवण फ्री आनी एकटेच जावपाक शकता. ही विलाय कसली म्हणून हांव डीप वचपाक लागलो. आतां पळोवया. आनी मागीर तेन्ना सावन ब्रदर जॉन्सनाचे रिट्रीट तेजे शिकवण्यो हांव आयकत रावलो. आनी खरेंच म्हाका गमलें की तो बायबल फॉलो करता. तो आमचो कॅथलीक लोकांक खबर घालता. तो प्रोटेस्टंट तो हो तो कित्याक तो देवाच्या उतराचे शिकवण दिता ती लोकांक पत्ती बसताली. कित्याक आमी जेन्ना देवाचें उतर फॉलो करना न्हू आमकां कितें दिसता तें पत्ते हे भाशेन. आनी पूण हांवें तें कोणाचेंच आयकून घेवंक ना. हांवें फॉलो केलो ताका. आनी तो आमच्या पवित्र सभेंत आमच्या कातोलीक पवित्र सभेंत खरी शिकवण ताची म्हाका लागली. तो एक कातोलीक म्हाका जायत्यांक सांग नाका ताका बिशप मानून घेयना ताका. हांवें म्हणलें तें सोड ताका तें तो इश्यू दुसरो. पूण तो कातोलीक आनी कातोलीक शिकवण तो दिता. आनी पवित्र पुस्तक बायबला वयर तो शिकवण दिता. बरी शिकवण बरी आमकां फायद्याक पडटा तसली देखून हांवें ताका फॉलो केलो. आनी मागीर सवकास म्हगेलें जायतें म्हाका म्हजेंय मन बदलप जायत गेलें. मागीर देवाच्या उतरा प्रमाणे जो कितें सांगता न्हू तें लूक 6:38 तें फॉलो करपाक लागलो. मागीर हे भाशेन करून मागीर जाता जाता सगळें बरें. सगळ्या टायमार हांव कानान घालतालो. कानान घालून म्हज्या हेडफोन घालून चड सगळें तेंच. आनी मागीर टीव्ही न्यूज बी पळोवपाचें म्हाका आसलें. मातशें न्यूजूच पळयतालो आनी दुसरें कांय पळयनासलो. पूण ती देखून हॅबीट म्हगेली ऑटोमॅटीक केली. म्हाका खबरूच ना. आतां म्हगे आमची म्हगे गोंयची हांगा तांकां देखून खबर आसा. हांव आतां तेन्ना सावन टीव्ही मोट्टी पळयत ना. टीव्हीचेर कांयच म्हाका लागना. फ्री टायम आसा तेन्ना फकत म्हगेलें कानाक आयला आयकलो ना जाल्यार घरान टीव्हीचेर जाल्यार तीच शिकवण्यो तेच जेसेल्यामाच्यो आनी त्योच शिकवण्यो हे भाशेन. आनीक खरेंच देवान हें करून करून मागीर 2021 तेन्ना हेजो काळ आसलो न्हू आमचो कोविडाचो वय. आनी त्या वेळार म्हजो भुरगो चेडो तो बोटीर वचपाचो. मागीर तो परतून ताका येवचें पडलें. मागीर 2 वर्सां तो घरा आसलो. 2 वर्सां घरा आसलो. ती तुमी जाणा 2 वर्सां एक भुरगो काम करपाचो घरा आसप म्हणजे कितें ताका भोगतलें. आमकां कांय प्रॉब्लेम ना पूण ताका कितें भोगपाचें न्हू. आपूण बरें आसा हें आसा तें आसा. पूण हें कितें देवाचें उतर हांव फॉलो करतालो. देवाक जेजून कितें म्हळ्यार पयलें रात सर्गीचें आनी हेर सगळें उपरांत तुमकां भरपूर दितलो. आनी ह्याच असल्या वेळार जालें कितें मागीर म्हगेलें फायनान्शियल पोजिशन मातशें वाडत गेलें. कितें जें कितें सगळें व्हांवोन वयतालें तें उरपाक लागलें देवाच्या उतरा वरवीं. जेन्ना हांवें मन बदल्लें देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवीत जिवपाक सारको खोलायेन गेलो तेन्ना सगळें हें जावपाक लागलें. आनी देवा तें दिवपाचें चालू आसलें तें बंद करूंक ना तें. आनी मागीर 2021 न्हू चेड्याक म्हगेलें सोयरीक जाल्ली. म्हणटा आतां म्हळ्यार तो व्हडलो जाला म्हळ्यार ताका काजार करया अशें. आनी तो म्हणपाक हांव म्हणलें अशें भाशेन आतां आपूण बेकार आसा कांयच ना आपणा कडेन आनी कितको काजार करतलो कितें जातलो. ओके तुगे बरें म्हळ्यार देव आदार दितलो आमकां. आम करया देवा आदारान वचया. आनी एक दीस मागणें बसलो पण म्हाका येयलो संदेश येयलो देवालो ताका सेटल कर म्हूण. चेड्याक तुगेल्या सेटल कर म्हणजे ताका तूं सोयरीक जाल्यार
काजार कोण आनी 3 वर्सां 4 वर्सां कितें रावता आपूण तो तुका दिला घेवं म्हणटा दिला तूं सगळें आनी तशें मागीर सगळें केलें ताका उलयलें तो पयलीं रेडी जायनाहलो कित्याक ताका तें बरें दिसनाहलें आपूण मामी डॅडी कुस्तार आपूण काजार रावतलो आनी मागीर कितें फुडें मागीर ताका कन्विन्स केलो आनी कितें केलो मागीर लास्टाक जालें आनी 2021 ऑगस्ट 21 तेजें काजार जालें तेजो एक देखून पयसो ना पयसो आमचो बायलेचो आनी म्हजो देवान दिल्लो आमी सांबाळून दवरले पयशे सगळे देवाचे पूण ते आमकां सांबाळून दवरल्या ते आमचे वरवीं देवान ते घडून हाडलें बरे भाशेन काजार जालो सगळ्यांनी म्हणजे तेजी एक देवान व्हडली मेळाक केली म्हणजे जे पूण एक 7-8 लाख सुमार दिसपी मायजू दिसपी पण देवान केलें सगळें ते आमची वरवीं घडोवन हें सगळें देवाचे उतरां प्रमाणे मागीर फुडें सांगपाचें म्हटल्यार जेसियालेमांत न्हू हांव सारको चड अदिकां चड सगळी जेसियालेमाची शिकवणी आनी मागीर बारीक बारीक वयता तेन्ना ती आमचे उस्त्याक पदी पासून ती आसा न्हू भासावण्यो त्यो दिवप आनी तें म्हणप दुसऱ्याक सांगप हे भाशेन तें चालू आसलें मागीर हांव ही शिकवण फॉलो करून दुसऱ्यांकूय सांगपाक लागलो तुमी मागणे दुसरी खांय कोनाकाय ही मागणी ह्यो देवाचे भासावणे घेयात आनी उलयात तुमच्या लायफाक कितें आसा तुमकां खरें घडटालें आनी जायत्या जाणांच्या म्हणजे ऑफिसानूय एक हिंदू म्हणजे स्टाफ आसलेले आनी ते स्टाफागे चेडवाक न्हू अशें करून तें पिरियड जाता न्हू भुरग्यांकूय तेन्ना ताका बरेच त्रास जाताले जायते वर्सां पिरियडाक भरपूर आनी आमच्या हॉस्पिटलाक डॉक्टर आसले तांकां सगळें दाखयलें आनी चेडूं शिकनासलें सारकें निराशी जाल्लें मागीर ते एक दीस ताका हांवें पयलें ते येयल्लें कित्याक लागून ऑफिसान मागीर ताका बसयलें आनी तेंच दिलें ताका हुस्क्याक दिवपाचें इंग्लीशीन तें मागीर ताका सांगलें हिंदूतीन हांवें म्हळ्यार तूं कसो त्रास हांवें वयर पावला तूं भिनाका हें सगळें देव तुगेलें काडटलो तूं इतलेंच काम कर हें तूं फॉलो कर दिसाक 3 पावटी तूं हें काळजांत सांग म्हूण आनी खरेंच तें चेडो न्हू वचून तेच राशी सांग दुसऱ्या सकाळ 6 वरांचेर उठून खंय तें म्हणपाक लागलें इंग्लिशीन तें इंग्लिशीन ओके मागीर तेणें 8 दिसां मदें ते जिवितांत सगळें बदलो पळयलें आनी तेगे मामी म्हाका म्हणपाक लागली सर म्हणपाक पळय चेडूं हांवें आपल्या सकाळीं 6 उठ्ठा आनी तें कोत्ता म्हणपाक लागली आनी मागीर सांजेर सगळें फक्त तेंच कोत्ता बरें आहा म्हणून कोत्ता जेजू म्हणून ताका हात लायलो आनी मागीर ते दिसा सावन ताका कसलो प्रॉब्लेम जावं ना आनी मागीर तें शिकोवंक ते त्रास जाताले शिकपाक बरें लागलें आनी पयर म्हाका 1 वर्स जालें म्हाका फोन केल्लो सर ते बाय आपणागे आतां कितें तरी खंय ताका एवॉर्ड मेळ्ळा म्हणजे शिकप सामकें हाती आसलें ते प्रॉब्लेमाक लागून पण असली आनी जायते घडणी देवान हांवें करूंक ना पूण देवाच्या उतरा वरवीं हें सगळें घडून येयलां आनी तेच बरो आमचे थिंगा आनी एकटो भुरगो 19-20 वर्सांचो सुमार भुरगो हे भाशेन कितें खंय तो पडलो आनी कोण पावला तेजे कोण बसला वारी बसला देंवचार बसला आनी तो मातशें मॅनिफेस्ट जातालो आनी तो हे भाशेन पडटालो घुंवळ्योन आनी कितें मागीर ताका खंय ती व्हरपाक सोदताली आनी म्हाका वचपाक तेगे एक शेजारी भयणी आसली ती म्हणपाक लागली येयली फादराक सोदपाक गेल्ली फादर तिका मेळोंक ना मागीर म्हगे बायलेन तिका सांगलें फादराक कित्याक आपयता तो आमचो आहा न्हू ताका मातशें आपय मागणी करपाक लाय मागीर हांव गेलो पवित्र पुस्तक घेवन आनी तिचो भावाक ते बायलेचो भावाक आनी म्हजो घेवन गेली आनी तेंच सांगलें स्टेप हेच ब्रदर जेन्सनाची ती सगळी शिकवण आनी पवित्र पुस्तक गेलें आनी सांगलें भविश्यान केलें तुमकां कांय भिवपाक गरज ना आनी त्या दिसाक सावन ती आख्खी फामील एकठांय जावन तेमी तें मानून घेतलें सद देवाचें उतर पवित्र पुस्तक आनी डेली राती कोडे खंय ती चुकूय नासतना करपाक लागली ताका हांवें सांगलें तुमी चुकूय नासतना तें करात भासावण्यो देवाच्यो म्हणात आनी तेजें तुमचें आनी आयज पासून हांवें खबराक म्हाका मेळटा की आज ती खंय देखोर म्हणटाय तें देखोर घरां सगळें बाय हार्ट जालां आनी त्या दिसा सावन त्या भुरग्याक प्रॉब्लेम ना तो भुरगो बरे भाशेन काम करता तो सेंट्रिंगाक अशें कामां वयतालो भुरगो ताका काम करूं मेळना जालें म्हणजे असल्यो जायत्यो घडणी देवान केल्या म्हणजे देवाचें उतर इतले पदवेदार आनी देवाच्या उतरा वरवीं जेन्ना आमकां समजणी मेळटा आनी ती आमी वापरता तेन्ना आमकां तें खबर जाता मागीर हांव गेल्या 2022 मँगलोर 3 म्हयन्याचो रिट्रीट केलें डिसायपलशीप रिट्रीट कित्याक म्हज्या भावाक अदीकूय वाडप जालें तेज्या आदीं हांवें वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतलें 2022 मार्चाक हांवें घेतलें मार्च मागीर रोखडो आमचो जुन्या सावन तो रिट्रीट स्टार्ट जालो 15 तारीख कित्याक हांवें वॉलंटरी रिटायरमेंट कित्याक घेतलें देवाचे मळ्यांत वावर करया
वावर करूया. इतले वर्सां सर्वीस करून हांवें कांय दवरूं पावना, पयशे व्हडले कांय करूं पावना. पण आतां तरी थोडीशीं वर्सां उरल्या ती देवाक दिवया, देवाचे सेवेक दिवया. पण म्हणटा अरे तूं इतले पयशे लुकसाण करता, तुका 1,30,000 पगार येता आनी तूं आतां रिटायर, तूं फकत 30,000 मेळटलें म्हयन्याक पेन्शन. फकत 30,000, 1,00,000 तूं सोडटा. पळय म्हळें कित्याक जेजून म्हाका आपयला. जेजून म्हाका आपयला आपले सेवे पासत आनी ताणें म्हाका सांगलां की तूं कांयच उणें जावपा ना, तुका कांयच उणें जावपा ना, तुगेलें सगळें आपूण पळयता. आनी ह्याच हेचेर ताचेर एक टायम असो येयलो की हांवें वॉलंटरी बरें दिलें आनी तें म्हणजे एक्सेप्ट जालें. जायते जाण म्हाका सांगताले तूं कित्याक दान दोन आसा तें शिकायत रे तूं, 60 वर्सां जाल म्हणटरी मागीर कर रे देवालें. तशें करून जायते जाण एडवायस करताले. तें वायट म्हणना हांव, पूण म्हाका देवान हें दिलें कितेंय जावं तें 1 दीस जावं 2 दीस जावं, एक देखून आत्मा आमी साल्वार करीत न्हू जाल्यार ते 15-20 लाख मेळपाक ते भोगतले, राज्यात भोगतले. आनी खरेंच बाबा जेन्ना 3 म्हयन्याचो रितीर केलो तेन्ना म्हाका अदीकूच भलायक समजण मेळ्ळी. देवागे उतराचे ब्रदर जॉन्सनाचो तो डिसायपल्स रिट्रीट तो. आनी थिंगासर सावन हांव डेली कितें करतालो, जें कितें बरें जाता ती शिकोवणी हांव वॉट्सॅपाचेर म्हगे कॉन्टेक्ट हांव तितल्यांकूय धाडटालो, फॅमिली मेंबर्स हे तांकां. आनी एक बरी खबर म्हळ्यार जी कोण ते बरे भाशेन आयकताली न्हू आनी पाळटाली तेंगे लायफान मिराकल जावपाक स्टार्ट जाल्यो. हय तेंगे लायफान तेंगे घराके बदलपाक लागले. अशें करून जायते जाणांक आसात चल्ला. बट हे देवागे उतर हे भाशेन वावर करपाक लागले. तर म्हाका जें बरें न्हू म्हणटा मागीर हांव एक स्वाद सोदतालो सायबा खंय तरी जॉयन जावपाक जाय न्हू म्हणजे ग्रुपान, कित्याक बेश्टो एकलो जायना तें, बेश्टो एकटो जायना. म्हणटकीर एक राती मागीर कितें जालें, राती कडेन असो हांव प्रेयर करता आसतना ब्रदराक म्हाका ती मेसेज पयली ग्रुपान, ब्रदर हें घालता तें म्हणटे तूं घालता न्हू स्टेटाचेर हिंगाचेर तें हांवें पळयलां. मागीर पोयट प्रश्न पोयट म्हाका सुचयलें की तुका ही स्वात हिंगासर होली स्पिरीट, मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरीट पानिनो हिंगासर ही तुका स्वात तुवें वयचें अशें म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सुचयलें. आनी दुसरे दिसाक मागीर सकाळीं बायलेक बी हांव पण मागीर बायलेक हांवें सांगलें कितें ती हांवें एक फोट मारली कितें म्हळें फाल्यां आमकां तिगांनी एक तिका सगळे आंगाक तिका पुळयो कश्यो येताल्यो आनी ती एक डॉक्टराक मेळपाक सोदताली, बऱ्या डॉक्टराक ते चॅकअप करपाक. हांवें म्हणलें एक डॉक्टर घेवपा आहा म्हणलें मारगांव फाल्यां. तो डॉक्टर बॉम्बेसान येता आनीक आमी या म्हळें. आनी ती डॉक्टर म्हळें ती फुलोवली बरी येयली म्हजी बरोबर येयली काय हिंगा हाडली, हिंगासर हाडली डॉक्टर. म्हणलें कितें जाता डॉक्टर म्हणजे तूं दुयेंत हा, डॉक्टर म्हणजे कोण येता न्हू अशें म्हणलें. फोटो पाडपाक गरज नाका आहली, पूण दुसरे वाटेन हांवें म्हणलें या हो व्हडलो डॉक्टर, कित्याक जेजूशी गेल्यार हो व्हडलो डॉक्टर, डॉक्टराचो डॉक्टर आनी तेच्या व्हडल्यान कोण डॉक्टर आसतले जेजू कारगा. आनी खरेंच ते दिसाना ती आमच्या चवथो आयतार आमकां आमी शेगीत येतात आनी ती काय बरें लागलां. आतां लास्ट पार्ट जेन्ना वयलो तो आयताराक ब्रदरान म्हणलें जें एक उतर हिंगासर आपूण उलयता तें पवित्र आत्मा उलयता आपणा वरवीं, आपूण उलयना तें पवित्र आत्म्याचें उतर, पवित्र आत्मा म्हाका सुचयता. आनी ब्रदरान म्हणलें कितें जायत म्हणलें ताणें तुमी येता हिंगयले हिंगा तूं बेश्टी वचपा नाय, मिलाक गेल बगर वचपा नाय तुमची दर एकल्याची, तुमी फायनान्शियली तुमचें अपलिफ्टमेंट जाल बगर वाड जाल बगर वचपा नाय, वो तुमची रिणां आसल्यार ती रीण तुमची फारीक जातली. हे भाशेन जायत्यो वस्त ब्रदरान सांगलेल्यो ह्या दिसा मदीं. आनीक एक दीस मागीर म्हाकाय दिसलें कितें आमी थिंगा 3 शेगीत येतात देवाचें महोल्लेन आमी कितें तर भोंवपाक जाय न्हू अशें म्हज्या मतीन जालें. हांवें मागीर ब्रदराक म्हणलें म्हाका पयशे आहली कितें तरी बारीकशें हिंगासर वचपाक. तो ब्रदर म्हणलो आसूं गे आतां आपणा लागीं आसा गरज ना म्हणपाक लागलो. ना ब्रदर म्हळ्यार म्हाका पयशे आहली देवाक दिवपाक म्हळ्यार मागीर थोडेशें कितें हांवें घातलें मिनिस्ट्रीन, थोडेशें बारीकशें बी ओपलें मिनिस्ट्रीन. आनी ब्रदरान त्या वेळार एक म्हाका मॅसेज धाडली, हांव तुमकां इंग्लिजीन बी हांव तुमकां सांगता ती कितें देवान तें केलां. ते बी ओपन जातोच ब्रदरान म्हाका मॅसेज घेतली. आय स्पीक अ 100-fold ब्लेसिंग इन जीजस नेम. गॉड हॅज ब्लेस्ड द वर्क्स ऑफ युअर हँड्स. You will see supernatural favor in your life in 10 days. Praise God.
ह्या ब्रदरान ही मेसेज म्हाका धाडल्या, बरोवन धाडल्या. देवा काडया म्हणलें सगळें बरें आसा जेजू कार्य. आनी ही खबर 31 ब्रदरान म्हाका धाडल्या. आनी मागीर हांव मागीर नॉर्मल लायफ कितें कितें करपाक वता केन्ना हांव एक हें पळयतालो, म्हणजे कार आहा न्हू ती 13 वर्सां बायस जाली कार म्हगेली. ती म्हणजे दिवन म्हणजे हें करून रिप्लेस करून दुसरी कार घेवन बेश्टें मना येतालें, बेश्टें येतालें. म्हाका सारको फोर्स नाहलोलो अशें. मागीर तें येतालें मागीर जायते आसा. मागीर म्हाका न्हू इनकम टॅक्स रिफंड येवपाचे आसले पूण ते येवंक ना. 1 वर्स सुमार जायत येयले. आमी इनकम टॅक्स फायल करता न्हू आनी जे कितें पयशे तुका मेळपाक आसता ते रिफंड. मागीर 1 वर्स सुमार जायत येयले. तेजी खबर नासली, कांयच खबर नासली. पूण अकस्मात जेन्ना ब्रदरान म्हणलें यू वील सी तूं 10 दिसां मध्ये तुजी मिलाक पळयतलो अशें म्हणलें. आनी तेन्ना ही खबर 31 मागीर 8 तारखेर म्हाका एक मॅसेज येता इनकम टॅक्सासान, तुज्या कितें रिफंड आहा ते आपूण प्रोसेस केलें म्हणून रिफंड आहा. आनी मागीर 9 तारखेर म्हज्या एकावंटार पयशे येता. कितले पयशे? 4 lakhs अरावंड 4,50,000 सुमार. हे पयशे परतून मेळपाचे न्हू. एक पावटी गेले कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका ऑफिसांतलो म्हगे कालीग मेळ्ळो, म्हगे स्टाफ तो सर पावलो, हो मनीस आहा तो म्हळें जायते जाण रिफंड दिता, तुगेले आपूण डिटेल धाडटा जालें देवा कृपेन तुगेले अशें. मागीर ते कांय ते दिल्ले डिटेल, मागीर ते खबर करूना येयले येताले येयचे ते म्हाका खबर ना. पूण आतां ब्रदरान 10 दिसां मध्ये तूं मिलाक पळयतलो. हे 8 तारखेर 8 दिसां मध्ये मागीर 9व्या दिसा पयशे म्हज्या एकावंटार येयले. जेजू आर्गा. आनी मागीर म्हजी ती कार मागीर म्हाका दिसलें देवाक जाय आसलें हांवें कार म्हगेली दुसरी न्यू घेतलेली, ती ओल्ड ती मातशें कामां येताली. मागीर हें केलें, मागीर ती कार घेवपाक तेकाय बरें म्हाका हें मेळ्ळो, कितें रेट मेळ्ळी. थिंगा आजून शोरुमाकूच ती हांवें दिवपाक केलें, आजून दिलें ना. आनी म्हाका 1,50,000 तेमी दित म्हूण सांगलें. आनी कोणें एकलें 1,10,000 1,20,000 म्हूण सांगतालो. म्हणटच ते पयशे हे पयशे करून आतां देव म्हाका न्यू कार देव तयार करता. म्हणजे जल्दी कार म्हळ्यार म्हाका व्हडली न्हू, पूण देवान कितें केलें, देवान भावाच्या तोंडा वरवीं जें उतर उलयलें तें केलें, हें गरजेचें. आनी तें देव कोत्ता हें सगळें गरजेचें. आनी जायतें व्हडलें कितें आसा, पूण म्हाका सगळें सांगपाची गरज कितें, सगळें सांगपाक गेल्यार तुजो टायम आसपाना. पूण आनी एक खबर येता म्हाका, रोमन्स 12:2 हे देवाच्या उतराचेर न्हू म्हाका म्हणजे आख्खें जिवीत हेजेर बांदलेलें आसा. रोमन्स 12:2 हय हांवें मन बदल्लें. आनीक जायती ती आसा ती रोमन्स 12:2. हय कोंकणी भाशेन वाचता. ह्या संवसारा प्रमाणे चलूं नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालां तशेंच तुमचें कर्तूब बदलोनी. तेन्ना देवाची खुशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी जाणून जातल्यात. आर्गा जेजू. म्हणटच बापडे न्हू ही उतरां जेन्ना हांव फॉलो करूंक लागलो तेन्ना देवान आख्खेंच म्हजें आदी मन दुसरें जालें. आतां देवाच्या उतरान म्हाका उजवाड मेळ्ळो, देवाच्या उतराचें सत म्हाका समजलें. आनी देवान म्हाका ही स्वाट दाखयली, हे स्वातेर तूं वच आनी अदीकूय तुजी वाड जातली आनी हिंगा सावन तुजी मिनिस्ट्री स्टार्ट जातली. हें देवान म्हाका खेरीत भाशेन हें म्हाका एक हें दिल्या तुका संदेश देखून भाव भयणीनो, हांव देवाक आर्गां दिता आनी तुमकांय बरे भाशेन आयकलें. आनी जायतें आसा सगळें सांगपाक गेल्यार तें जायना, पूण थोडोसो वेळा मध्ये हांव जें कितें म्हजे भितर आसलें देवान कितें केलां तें हांवें तुमकां सांगलां. आनी इतलेंच न्हय, आनीक एक वस्त हांव सांगता. आतां जे वेळार सावन जेन्ना ब्रदर जॉन्सनाक गेले, हांव युट्यूबाचेर आयकूंक लागलो न्हू, त्या वेळार सावन चडशे दोतोर हांवें केन्नाच केल्ले. चडशीं मेडिसिनां दुयेंत जावपाचें तें देवाचे कृपेन सगळें खबर बालेक तर तुमकां खबर आसा. हांव कसलीच एक टॅबलेट घेयना, कांयच घेयना, सगळें देवाच्या उतराचेर. कित्याक देवाच्या उतरान आमकां पेकोवणी आसा, देवाच्या उतराचेर सोमानता पेकोवणी आसा. हांव गोंय की उक्ती गोंय, कित्याक आमगे फॅमिली मेंबर देखून जाणा. कित्याक
जाता केन्नाय कितले न्हू जाता, पूण जेन्ना त्या वेळार दोंगरा फुगूंक घाल आनी तो दोंगर कोसळो पडटा. आनी अशें घडलां पळय. फाटल्या दिसा एक दीस न्हू आमगे घरागती हें आहा आमची किचना सावन भायर हें वयता पायप गार्बेज वयता, थिंगा तें ब्लॉक जालें. मागीर तें काडपाक हांवें मातशें ती हें पायप घातलो, म्हाका तो वास येयलो. त्या वासान म्हाका मातशें गळो म्हगे हें जावपाक लागलो, दुखपाक लागलो. आनी पयलीं दिसा तें गांवठी वखद केलें फस्ट राती अशें. हांव म्हण कांय टॅबलेट्स घेवपाक ना, गांवठी वखदाचें जावं ना. पूण दुसरे दिसा दनपारां हांवें हुकूम घातलो. आनी म्हळें आरे म्हळें हें तो येयला म्हाका धाडपाक, तो येयला म्हगे ताळ्या त्रास करपाक. हांवें म्हणलें जेजूच्या नांवान हांव तुका हुकूम घालता, उठ आनी दर्यान वचोन पड, दर्यान केन्नाच पोतूं येनाका. आनी म्हजे कुडीचेर तुका कसलोच अधिकार ना. ही कूड जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें मंदीर, आनी हे कुडीन फकत पवित्र आत्माची येता. देखून तुका कसलेच तरेच्या दुयेंसाक म्हज्या ताळ्याक सतावपाचे कसलोच अधिकार ना हें हांवें म्हटलें. आनी 2 मिनटांनी मातशें कितें तर जालें हेजे ताळ्या वेळार. ते दिसा सावन कांयच ना. खबर आर्गां जेजू. आनी इतलेंच न्हय, भलायकेच्या वाटेन सगळे वाटेन देवान न्हू हें आपल्या उतरा वरवीं हें सगळें म्हज्या जिवितांत घडोवन हाडलां. देखून हांव देवाक आर्गां दितां आनी सगळ्यांक तुमकांय हेंच असलेच तरेचें जिवीत भावार्थाचें तुमचें सगळें आवडटा. आर्गां जेजू. प्रेज गॉड. हालेलुया. बरी लागली टेस्टिमनी. आता भावान कितें सांगलां, पवित्र आत्म्यान ताका सांगलां हांगर तुजी वाड जातली. थोड्या दिसांनी तुमी पळयतले हांगल्यान तो देवाचें उतर दितलो. हो जागो सगळ्यांक तुमकां, तुमी देवान तुमकां हात लायला. ज्या कोणाक मनशाक देवान हात लायला ती तेजी गोवायकी दिता पळय तो मनीस फुडें मिनिस्ट्री चलयता. हांवूय म्हाज्या चेडवाची गोवायकी दिली आनी आयज हांव देवाच्या उतर प्रगट करता. गोवायकी वयल्यान स्टार्ट जाता. म्हणटकच सगळ्यांक जागो हो ओपन आहा. तुमी सांगा खूब जाणांक पळयतले तुमी. हे भयणीक पळयतले फुडल्या संड्या दिसी भयण प्रीच करता, तेज्या फुडल्या ती करतली. आंगुल्लीत भाव भयणां करतली. कित्याक तुमी मागीर अशें चिंतून उपारना ना ह्या ब्रदराक पदवी आहा, ब्रदरा फाटल्यान धांवपाचें ना, देवाच्या उतरा फाटल्यान धांव. आतां तेका 10 दीस हांवें कशें सांगलें तें म्हाका खबर ना. सिस्टर जोनिनाच्या भयणीन म्हाका तेन्ना ते म्हटलें आपणाक सावंड तूं घेताय, आपणाक पयशे दिवपाक जाय. म्हणटकच ती म्हणूंक लागली कितको पडटलो. म्हटलें ना सिस्टर ते सावंडाक खूब म्हारग तो. बरें तूं म्हाका एकावंट नंबर धाड, आपूण पयशे धाडटा. म्हणटकच हांवें तिका एकावंट नंबर धाडलो, तेणें पयशे धाडले. हांवें म्हटलें तुजे दारवटे ओपन जाले. देवान सांगलें. हांवें जो आवाज आयकलो तो तिका सांगलो. 1 वर्स जालें तिच्या चेडवाक काम मेळनासलें, UK आसलें. जायती ट्राय केली, काम मेळना. ज्या दिसा मिनिस्ट्रीन पयशे घातले 2 दिसांनी ताका काम मेळ्ळें. दारवटो ओपन केलो. देवाचें उतर कितें म्हणटा, दी आनी तो दितलो. तुमचें पयलें एक्शन म्हाज्या कडल्यान. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. सिस्टर यो, तूं यो. येना काय पवित्र आत्मा उलयतलो तुज्या कामांत. हांव बरो रावता. सर्गीच्या बापा जी गोठाय तुवें म्हाका दिल्या तीच गोठाय हे भयणी भितर उडयता आनी तिच्या जिवितांत तुवें विचबीत केलाय. हांव तिका केन्ना मेळोंक ना जेजू, पूण तूं वचोन तेच्या घरा कडेन तिका मेवलाय आनी तुवें ताका पिकोवणी दिल्या. उतर हांवें दिला जाय जेजू, पूण उतर तें तुजें, तें उतर म्हाजें न्हू. आनी त्या उतरा उद्देशी ताका पिकोवणी मेवल्या. आनी हो पवित्र आत्मो तेच्या भितर आसा आनी ह्या वेळार तिका घोटाय दिता हें उतर उलोवपाक. ह्या मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. हांवें मायक हातान केन्नाच दवरूंक ना. फर्स्ट टायम हांवें हातान मायक दवरलो.
हांव 4 वर्सां जालीं म्हाका एक्सिडेंट जाल्लो पांयक रॉड घातले चलोंक जायनासलें म्हजें आजून पासून म्हजें जायनासलें चलोंक उबें रावंक पासून जायनासलें 10 मिनटां उबें रावलें 10 मिनटां बसूंक जाय आसलें म्हाका कितें काम करतलें जाल्यार केलें बसलें 4 वर्सां जालीं वयता थिंगा पोटां सगलें आख्खे गोंयचें दोतोर केलें पूण कांयच जायना इच्छा हांव न्हिदोलें जायना म्हणून आतां सारकें सडनली हांव केन्ना म्हाका ब्रदर टच ना तेगे कांयच ना मी एक शेजारी आसा आनी सांगता पूण हातूंत पापून लेगीत जाणायली ब्रदर चोय हांव एकदम बरो उलयता सो हांवें ओपन केलें जाल्यार ब्रदर सांगता आनी म्हाका बरें लागलें अशें करून ब्रदर म्हणपा लागलो आमगे हें आख्खें अशें कोण आख्खें हें बोळ्ळें आख्खें अशें करून जायनासलें अशें करपा जायनासलें हांव मुकोळे ड्रेस घालपा जायनासलें कांय करपा जायनासलें हांवें ती धाकली पॅन्ट अशें केन्ना सोंसूं जायना सो ब्रदरागे ओपन केलें म्हणटकूच म्हाका तेगे बरें लागलें ब्रदर म्हणपा लागलो कोणागे बँडा बरें पेन येता हात उबारा ताका हात उबारलो आतां ही खबर आसलेली 6 म्हयन्याचो पयलो व्हिडियो आसलेलो त्या दिसान आसलो तो 6 म्हयन्या पयलो तेणें म्हणलें ब्रदरान सांगलें हात उबार सो हांवें हात उबारलो आनी तेगे सगळो आयकिलो अरे बाबरे हांवें कितें दवरलोलें हांव गॅसीचेर म्हळें हांव सकाळीं देंवलें जाल्यार भरपूर हांव थिंगा किचनां पावलें अरे मुको जाता आनी तें दवरलें आनी तें सकयल दवरलें अशें करून मुको जाता मुको चलपा जाता म्हाका केल्या गरज ना हांव केलें घेवन भोंवता म्हणून म्हाका केल्या गरज ना ते दिसाक आनी अरे केलें म्हाका सोदिता मागीर म्हाका फुडें आसलो म्हगे बेडरूम आहा म्हणून सो मुगे ते दिसा मुगे आयसान कोडे पेन ना म्हाका आनी कितें ना अशें पळय ती फ्रायडे आतां इतले दीस जाले आतां हे जाले 1 म्हयनो जालो एवरी पयलीं दिसा हांव न्हिदलो आसतना हांव प्रेस कोता सारको प्रेस कोता गळो हांव प्रेस कोता अरे बापरे मोठो जालो गळो कितें करपाक बेबी चेन खंयच्यान तुटयली कितें केली म्हाका खबर ना काडपाक सारकी फुगार कोता म्हणजे तोंडां उतरांय ना कितें म्हणपा तें कांय कोणा आनी कितें म्हणोंकूय जाय तें म्हाका कोणाक बायबल गेलें जाल्यार बायबलाचें म्हाका कांय दिसती कोणा ब्लँक जाल्ल्या भशेन जाता सगळें दोळ्यां कडेन आनी कितें जाता म्हूण म्हाका कांयच कळना जालें हांवें बेगीन मागीर तें ब्रदरा प्रेयर करपाक लागली जाल्यार मागीर शांत जालें सारकें कांय जावंक ना सो थँक्यू जीसस आय लव यू सारकें तुका जेजू महिमा तुका जेजू दिनवास तुका जेजू प्रेज गॉड हालेलुया देव आमचो बरो न्हू आमकां खबर पासून 6 म्हयन्यान म्हटलेले ते आपणायले आमी तशेंच करतात भाव भयणांनी तुमी चिंती नाका हांव म्हाका दिसता उणें हाफ डे तरी देवाच्या उतरान हांव सारता देवाच्या उतरान हांव म्हाजो हाफ डे तरी हांव देवाच्या उतरान सारता अशेंच व्हिडियो आयकता टेस्टमनीज आयकता कित्याक हांगूर येवन म्हाका सांगूंक मेळटा देवाचें उतर वाट दिवपाचें उतर भाव भयणांनी द वर्ड इज ऑफ ग्रोथ देवाचें उतर तुका वाट दिता ह्या भावाक देवाच्या उतरान वाट दिली आनी गोड धरतालो पळय तो तेका कित्याक तेणें मनान निर्णय घेतलेले आपूण आपणाचे वचोन टेस्टमनी आपूण सांगतली आपणाच्या देवान आपणाच्या लायफान कितें केलां म्हणून येवन गोड धरतालो तूं आनी थंय वचना काय सांगपाक फोटींग जो आमच्या पांया पोंदाक आहा तो जेजू तकली आमी तेची कूड पांय खंय आहा जेजूच्या तकलेक पांय आहा आमच्या पांया तोळाक सैतान कित्याक जेजू आमचो हिरो जेजूचे पदवेन आमच्या पांया तोळाक पूण तो आपणाचे घालता आनी हांव गेल्या संड्या दिसा हांवें म्हटलेलें सैतान कोणाक एटॅक करतलो जो कोण ऑलरेडी तेज्या राज्यान आहा तेका एटॅक करतलो काय तेज्या राज्यान ना तेंकां एटॅक करतलो कित्याक जेजूच्या राज्यान जो मनीस आहा तेका थंयसरलो भायर काडपाक जाय आनी तेका देवाच्या आड उलोवपाक जाय म्हणटकच तो कितें करता आमच्या भितर दुयेंसां घालता आमच्या पयशांचेर तो हें करता पूण कितके दीस करतलो हांव म्हणटा ना जेजून म्हाका पेकोणी दिल्या
हांव देवाचें उतर घेता आनी उलयत रावता. त्या टायमार म्हाका दिसता म्हाका लुकसाण जालां. भावाकूय दिसतालें आपूण पळय इन्कम टॅक्सा कितके गेले ते पयशे. आनी आमकां खबर आहा भाव भयणांनो कोण इन्कम टॅक्स फारीक करता पळय तांकां ते पयशे येयना, ते रिटर्न तुका येयना. रिटर्न येयले देवाचो फावोर म्हणपाचो तुजें. कित्याक तांकां घेवपाक कळटा दिवपाक कळना. देवाक दिवपाक कळटा घेवपाक कळना. म्हणटच ताका लागून तो म्हणटा आमकां तो एक्टिवेट करपाक जाय. कितेंय जावं तें एक्टिवेट करपाक जाय भाव भयणांनो. पयलें तुका कितें जाय पळय तें एक्टिवेट कर. देवान म्हटलें आनी फाल्यांचो गॉस्पल, आयज हांव हांगर येवच्या पयलीं हांव फाल्यांचो गॉस्पल प्रिपेर करून येयला. फाल्यांचो गॉस्पल कितें म्हणटा की जेजू सांगता सिजराचें तें सिजराक दी, देवाचें तें देवाक दी. आनी आमचें गीत जावन आसा दी दी दी. दिवपाक आमकां नाका. वाड जावची ना भाव भयणांनो. तुवें बी घालपाक जाय. खंयचो शेतकाम ती बी घाली नासतना ताका पीक येता. सांगता म्हणून रागार जायनाका भाव भयणांनो, रागार जायनाका. ट्रेन जेजूक जेन्ना इगोर्जेन ट्रे भोंवडायता 10 रुपया घालता. तुजे जेजूची किंमत 10 रुपया घाली नाका भाव भयणांनो प्लीज. 10 रुपया घाली नाका. ना घातलेले अदीक बरें. 10 रुपया घालप जेजूक. जल्मला त्या दिसा सावन आयच्या दिसाक पासून तुका जेजून कितें दिलां तेजेर नियाळ कर. तेजेर नियाळ कर भाव भयणांनो. जल्मला त्या दिसा सावन तुका आयच्या दिसाक पासून जेजून कितें दिलां आनी तूं ताका 10 रुपया दिता. उदार जावपाक जाय. जेन्ना तूं उदार जातलो तुजो देव तुजेर उदार जातलो. म्हाज्या हातीन समज बी आहा, समज 200 बियो म्हाज्या हातीन आनी हांव कितें करता 200 बियो काडटा आनी ओंपता. म्हाका 200 पीक येतले काय हे 200 बियांचे म्हाका साकभर येतले. हे तर नॅचरलान जाता. हे नॅचरलान तर जाता नाल्यार देवाच्या राज्यान तुका कितकी वाड मेवतली आमी चिंतिना. आमकां सोडपाक भाव भयणांनो डिफिकल्ट लागता. मोग जाव मोगो, बोगसणें जाय बोगसणें वो, पयशांची वाड जाय पयशे वो, पेकोणी जाय जेजूचें उतर उलय पेकोणी जाय. आमी देवाक दिवंक शकता ते भावार्थाचें उतर आनी हे भावार्थाचें उतर घडोवन हाडपाचें काम जेजूचें. पवित्र आत्मा हें घडोवन हाडटा. आमकां सगळें कितें मेवता तें जेजू क्रिस्तान मेवता. कित्याक आमी जेजू क्रिस्तान आसा. म्हणटच आमकां सगळो राज जेजूचो आमकां जेजू क्रिस्तान मेवता. आख्खे नव्या कराराचे तुमी स्क्रिप्चर वाचा. इन क्रायस्ट आसतले. You are the sons of God in Christ. Every spiritual blessing in Christ Jesus. सगळे जेजून आमकां मेवता. उणें कांयच पडचें ना भाव भयणांनो. सिस्टम सजमोन घेया आनी हांव फकत सिस्टम शिकयता. व्हेरी सिंपल टिचींग दवरलेलें हांवें. भावार्थाचें उतर उलय हांवें आनी गेल्या संडे म्हटलां 1 वरस तुमी म्हाका दिया आनी 1 वरस फकत देवाचें उतर तुमच्या तोंडांतल्यान काडा. संवसाराची उतरां उलयनाका आनी देव कितें म्हणूंक सोदता पळय तें उलया. आनी 1 वर्सान तर तुमच्या लायफान तुमी झिरो आसलीन तो हिरो जायनात आनी हिरोइनी जायनात जाल्यार हांव सांगता तें आयकता. ह्या गूट भाव भयणांनो हो गूट आमकां जेजू पयल्या दिसा शिकयलो जेन्ना स्वर्ग आनी संवसार जेन्ना ताणें घडोवन हाडलो पळय त्या दिसा. पयल्या दिसा पयले भावार्थाचें उतर उलय. प्रॉब्लम उलोवपाची गरज ना. प्रॉब्लम हे आमच्या लायफान येतले. कित्याक सैतानाक जाय आमकां आमी आमच्या देवाच्या आड उलयलेले. किंगडमाची म्हणटा ती की सैतानाक जाय आमी देवाच्या आड उलयलेले.
आनी जायते जाण आमकां सांगता दुयेंस देव दिता. कित्याक आतां तुमी देवा कडल्यान पयसा न्हू, म्हणटकूच दुयेंस तुका देव दिता. कॅन्सर तुज्या भितर देव घालता, तुका गरीबसाणीन देव घालता. कितकी जाणां स्वत मानता हांवें स्टेटमेंट सांगला पळय तो. कोण मानिना स्वत तुमी? कित्याक देव पेकोणी दिवपी देव तुज्या भितर दुयेंस घालतलो. डॉक्टर येवंक ना, हांव डॉक्टर आशिल्लो आसा तुमी, आनी डॉक्टराक सांग आमकां एक दुयेंसाचें टॅबलेट दी म्हणून. आहा नाल्यार विचार तेशी टॅबलेट म्हाका दुयेंसाचें दी. तो म्हणटलो पेकोणेचें दिवंक शकता, तुका दुयेंसाचें टॅबलेट आपूण दिवंक शकना. मनीस डॉक्टर तुका पेकोणी दिता नाल्यार भाव भयणांनो, जेजू तुका दुयेंस दितलो. आनी हें आमकां शिकयता की ना तुका तपासपाक. आरे देवाक आमकां तपासपाक जाय, देवाक आमकां तपासपाक जाय. कित्याक देव आमकां तपासतलो? तुजे प्रॉब्लेम येयल्या तेजे सुटावे दिवपाक तुजो जेजू. आमी सगळीं सैतानाच्या राज्यान आसलीं, आमी सगळीं कोणान वचपाची कॅन्डिडेट आहा. सगळे आमी सैतानाच्या राज्यान वचपाचे आमी कॅन्डिडेट. एकलो हांगर आहा पळय तो कोणूच म्हणूंक शकना आपूण जेजूच्या राज्यान वचपाचो. सगळीं कित्याक एक पातक केलें आनी 100 पातकां केलीं फारीकपण तें. पूण जेजू येता, आपूण मरता, म्हाजे पातक घेवन वयता, म्हाजे शिराप घेवन वयता, म्हाजे लॉस घेवन वयता, म्हाजी गरीबसाण घेवन वयता, सगळे आपूण घेवन वयता. कित्याक येयलो? सुटका दिवपाक. सुटका दिवपी एकलोच देव भाव भयणांनो, आनी तो जावन आसा जेजू. आनी कोण ना. देवाचें उतर कितें म्हणटा? 14:6 आय एम द ट्रूथ, आय एम द वे, आय एम द ट्रूथ एंड आय एम द लायफ. एकूच वाट, आनी वाट ना भाव भयणांनो. आनी कोणें दुसरी वाट सांगल्या जाल्यार आयज कॅन्सील करा ती वाट. एकूच वाट जेजू. स्वर्गार तुका वचपाक जाय, एकूच वाट जेजू. इफेर्नान वचपाक जाय, एकूच वाट सैतान. 10 वाटी सैतानान धरूंक ना, एकूच वाट धरल्या. आपणाचें सांगता तें आयक, तूं आपणाचे सायडीन. देव सांगता तें आयकशी, देवा सायडीन. आनी भाव भयणांनो, देव आमचो मोगाचो देव. आमच्या भितर तो पिडा घालिना. आनी मोग जो कोण करता तो केन्ना तुजें वायट चिंतचो ना. जो कोण तुजो मोग करता तो केन्ना तुजें वायट चिंतचो ना. कित्याचेर कोण येता? जो तुजो मोग करता तो तुजेर वायट करचो ना म्हणून. कित्याक देवान एकूच मानामेत दिलो निमणो. एक मानामेत दिलो. सगळे मानामेत म्हणूंक लागलो तूं पाळटले हो एक मानामेत धर. जसो हांवें तुजो मोग केला तसो तूं दुसऱ्यांचो कर. एक मानामेत सगळे मानामेतांक तुका पुरो. द वे आय हॅव लव्ड यू, यू गो एंड लव. आनी आमच्या भितर मोग आसा काय ना? कितकी जाणां स्वत मानता आमच्या भितर मोग आसा? कितकी जाणांक दिसता की आपणा भितर मोग ना? हात वयर करा. कोण पळय आतां तुमी हांगर हें करिना, चिटींग जावप ना. दोनूच क्वेश्चन आहा, येस नो. कितकी जाणां स्वत मानता म्हाज्या भितर मोग आहा, मोग ना? ओके, हा तुमच्या भितर मोग आहा तेणे हात वयर काडपाचो. जे सगळे जाणांक खबर आहा मोग आहा म्हणून. मागीर आमी कितें म्हणटा? आमचेशीन मोग ना. पवित्र आत्मो मोगाचो. देवाचें उतर म्हणटा देवान तुज्या भितर पवित्र आत्म्यान मोग घातलेलो आसा.
जो कोण क्रिस्तान आसा तेच्या भितर पवित्र आत्म्यान मोग बाय डिफॉल्ट आसा. कोणूच म्हणूंक शकना म्हाज्या भितर मोग ना म्हणजे तेच्या भितर पवित्र आत्मा ना. आनी भाव भयणानो, हो जेजू तुज्या भितर काम करता, कांय तुणें ना. आमी तो तेजी घूट सजमले नाजाल्यार मोदेनी ना. आमी लास्ट भाव भयणानो, आमी लास्ट विकान आमी लास्ट स्क्रिप्चर घेतलेलो, हिलिंग इज आ गॉस्पल रायट. हो लास्ट स्क्रिप्चर घेतलेलो, हिलिंग इज अ गॉस्पल रायट, निमणो स्क्रिप्चर घेतलेलो. आयज आमी घेवया रेव्हलेशन 12:11. ताणें चुकली म्हणात. ताणें मेंढऱ्याच्या रक्ता पासत आनी आपले गोवायके खातीर ताचेर जैत वेलें आनी मरून पर्यान कबूल आसूं ताणें आपल्या जिवाची बेपर्वा केली ना. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they did not love their lives to the death. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Heading तुम्ही पळयशात नाल्यार healing is a legal right. लिगल रायट म्हणजे कितें? कायदेशीर. कायद्यान आमकां पेकोणी मेळपाकूच जाय. कोण जेजून आहा ताका कायद्यान पेकोणी मेळपाक जाय. आनी आदल्या कोरारान कायदो कितें आसलो? पातकांचे तो तुका बॉक्सान आमकां खबर आहा, पातकाक लागून दुयेंस येता, जावं सैतान आमच्या भितर दुयेंस घालता. 2 कारणां आसूंक शकता दुयेंस येवपाक. एक तुज्या पातका उदेशी येता आनी दुसरें सैतान तुज्या भितर दुयेंस घालता तूं देवा आड उलोवपाक. आतां हांगोर देवाचें उतर म्हणटा, आदल्या कोरारान तर तूं पळयशी नाजाल्यार जो वर्साक एकदां तुका भेटवणी करपाक जाय आसली आनी भेटवणी आसली तुवें मेंढरो मारूंक जाय आसलो आनी तेचें रगत तुवें त्या ऑल्तरार गोवंक जाय आसलें. नव्या कोरारान जेजू क्रिस्त आपूण मेंढरो जाता, आपणाचें रगत गोयता आनी तेच्या रोगतान आमकां सैत मेळटा. आदल्या कोरारान मेंढरो, नव्या कोरारान जेजू मेंढरो. आनी जेजून आपणाचें रगत आमकां जोण एकल्या एकल्याक गोयलेलें आसा. आनी हांव सदांच सांगता भाव भयणांनो, देवाचें रगत आपणाचेर तुवें मागपाक जाय. तुवें म्हणपाक जाय, जेजू हांव म्हाजी कूड तुज्या पवित्र रगतान मागता, तुजें रगत म्हाका. हांव न्हांग वयताना पासून भाव भयणांनो, हांव न्हांग वयताना पासून हांव हें म्हणटा, जेजू हांव तुज्या रगतान न्हाता आनी हें रगत तुजें म्हाज्या भितर वयता आनी म्हाजें भायलेंच म्हाजें आंग नितो जायना, म्हाजी भितरल्यान पासून म्हाजें नितो जाता. तूं उलयताय पळय तो तुजो भावार तूं उलयताय पळय तें देव तें उतर घेवन मॅनिफेस्ट करतलो, कित्याक पवित्र आत्मा तुज्या भितर आसा. हांव म्हणटा, जेजू हांव तुज्या रगतान न्हाता, भायल्यानूच हांव नितळ जायना पूण म्हाजे भितरली सांदो एक सांदो म्हाजो नितळ जाता. उलोवपाक जाय देवाचें उतर, तुज्या भावार ताचें उतर उलोवपाक जाय, कित्याक जेजू आमच्या खातीर मेंढरो जालो, आपणाचें पवित्र रगत ताणें आमकां गोवयलें. जेजूच्या रगतान आमकां जैत मेळ्ळा. जैत कित्याचेर मेळना? पातकाचेर, दुयेंसाचेर, गरीबसाणीचेर, लोजेचेर आनी जायत्या एरियांनी आमकां जेजूच्या रगतान आमकां जैत मेळ्ळा. आनी ही आमची टेस्टमनी. हांगोर येवन पळय देवाचें उतर आमी सांगता, ह्या रगतान आमकां कितें मेळटा? जैतिवणपण मेळटा, हें आमी सांगता. कसलें दुयेंस भाव भयणांनो जेजूच्या नांवा वयर ना. केद्देय व्हडलें दुयेंस आसूंक तें जेजूच्या नांवा वयर
आनीक दुसरें नांव ना देवाच्या उतार सांगता. देर इज नो अदर नेम अबव द नेम ऑफ जिजस. म्हणटकूच कॅन्सर जेजूच्या खाला, कसले दुयेंसाक नांव आसा ते जेजूच्या नांवा खाला. आनी तूं म्हणटाय जेजू तुज्या नांवा वयर आनी दुसरें नांव ना, म्हणटकूच ही सगळीं दुयेंसां जेंकां नांव आहा ती म्हाज्या पांयां पडला. तांकां म्हाजेर जैत ना, कित्याक जैत तुवें ऑलरेडी येलाय. हांव म्हाजे भावार्थाचे उतर उलयतलो. हांव म्हणटलो जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेकोडी मेवल्या. गायांनी म्हणजे कितें, गायांतल्यान कितें उदीक भायर सरतलें काय रगत भायर सरतलें? एक गावो करून पळोवया कितें भायर सरतालें. रगत भायर सरतलें न्हू. जेजूच्या गायांनी म्हणजे तेचें रगत गेलां. आमच्या खातीर ताणें आपणाचें रगत घोयलां. मेंढरो तो, ताका पिजून उडयला. मेंढऱ्याक कितें कहो कातरतात भाव भयणानो, गोमटी उडयतात. तेजी गोमटी उडोवंक ना, तेजे सगळेंच उडयलें, पिजून उडयलो ताका. कित्याक पिजलो? कित्याक जण एकल्याचो गावो ताणें आपणाचे कुडीर घेतलो. आख्ख्या पोरजेचो ताणें गावो आपणाचे कुडीर घेतलेलो. जेन्ना तूं उचारताय तेन्ना तुका तुजी पेकोणी मेवता. ताका लागून देवाचें रगत हेज्या वयर आनी दुसरें वेपन ना. हे सगळ्याहून पावरफूल वेपन म्हणटा ते जेजूचें रगत. सगळ्याहून पावरफूल वेपन देवाचें रगत. आनी हेजेर हांव टिचींग घेतलो. जेजूचें रगत आनी जेजूचें नांव ही दोन हांव टिचिंगां घेतलो. पूण उगडास धरा भाव भयणांनो, देवान सर्गीच्या बापायन कितें केलें पयलें. सर्गीच्या बापायन कितें केलें, कित्याक रगत इम्पॉर्टंट, कोणें स्टार्ट केलें रगत दिवपाक, हेजेर आमी या. जेन्ना आदावान पातक केलें आनी जेन्ना ताका कळोन येयलें की तो विंगडो आहा म्हणून. आतां विंगडो आहा तेणेन कितें केल्लें, पानांनी धापलेलें. आतां पानां घेतली आनी पानांनी आमी धापले समज, पानां कितें जातलीं, सुकतेलीं. आनी मागीर पुतून विंगडो आनी पुतून दुसरी पानां घे म्हणटो देवान कितें केलें, एक मेंढरो मारलो. मेंढरो म्हणून थंय बरयलेलो ना, पूण तो मेंढरोच. कित्याक बायबल तुवें तसो पळोवपाक जाय. पयलो मेंढरो मारलो, तेजें रगत घोयलें आनी तांकां न्हेसवणी केली. रगत दिवपाचें कोणें स्टार्ट केलें, पातकाच्या बोगसणे, तेज्या आदामाच्या पातकाच्या बोगसणे. कित्याक जेन्ना तूं पातक करताय तेन्ना तूं देवा कडल्यान लिपताय. तूं पळय जेन्ना तूं पातक करताय तेन्ना तुका कितें, कुंसाराक कितके जाणांक वचपाक बरें लागता, कितके जाणांक कुंसाराक वचपाक बरें लागता. वर्सान एकदां केल्यार बरें. एकदांच सांगय आनी टेन्शन ना. आनी सांगल्या उपरांत 10 किलो आंगा वयले देंवले कशें दिसता. बरें दिसलें. 10 किलो म्हाज्या आंगा वयले गेले. कित्याक हे पातक तुका देवा कडल्यान पयस दवरता. म्हणजे तूं कितें चिंताय, पातक हांवें केला म्हणटकूच देव म्हाजेर रागार. कित्याक सुजमणी आमकां दिवंक ना न्हू. हांव म्हणून आमी पातकान जिवंक जाय, पूण देवान तुजी आदली, आतां आनी फुडली पातकाची ऑलरेडी बोगसणें दिला. म्हणटो पातक हांवें कित्याक करपाचें न्हू. म्हाका तो देवान बोगसणें दिला, हांव पातकान जियेल्यार जाता न्हू. देवान ऑलरेडी म्हाजे फुडली पातकाचें म्हाका बोगसणें दिलां. हांवें पातकान कित्याक जियोवपाचें न्हू. एकूच कारण, बरें ताट, तुज्या ताटान बरें जेवण आहा, सयतान येतलो आनी तुज्या ताटांतलें जेवन वयतलो. कित्याक तुवें ताका वाट ओपन दवरलें. पातका उदेशी आमी ताका वाट ओपन दवरता. इंग्लिशीन अशें म्हणटा, ही वील पॉप युअर बॅग एंड ईट युअर टिफीन. म्हणजे तुजें बॅग ओपन करतलो आनी तुजें टिफीन खातलो. कितके जाणांची भुरगीं स्कॉलाक वयता, तांकां खबर आसतली, टिफीन दिता पळय तेन्ना कितें करता पळय ते, टिफीन जाय न्हू खावपाक. टिफीन कित्याक दिला मामीन, खावपाक.
पूण टिफीन वसयतान येवन खाता ते उपाशीत हा थंय. म्हणटा पातप करप न्हू फकत सयतानाक तूं एंट्री दिताय म्हणून, ताका लागून पातप करप. तुज्या पातकाच्या फारीकपण देवान केला, पूण तूं तर सयतानाक एंट्री दिवशी नाजाल्यार मागीर तुज्या लायफान तो वाड हाडटलो. कित्याक बी तेज्या राज्यान वतली म्हणटच तेज्या राज्यांतली वाट तुका येतली. बरो राग येतलो ताका दाखयता, ताका मेळत न्ही म्हाका, ताका मुड्डून उडयता. हो राग कोणाचो? ही तुजी उतरां न्हू, तो उलयता तुजें तोंड घेवन. आनी थोडी खंय म्हणटा मेल्यार जाता ताका बक्षिचें ना, ताका दाखयता. ना ना मेल्या बगर ताका बक्षिचें ना. तूं मेल्यार बक्षिना येता जाल्यार तूं कितें करताय? तुजें काळीज कुसून दवरताय आनी सयतानाक एंट्री दिताय. पूण त्या टायमार तर म्हणटाय तेणें केला वायट. आनी सिस्टर सिमित्रान एक टिचींग दिल्ली फोंडा, फॉरगिवनेस इज अनफेअर. एक्चुअली अनफेअर ते फॉरगिवनेस. बोगसणे दिवप तुवें कांयच करूंक ना आनी तुवेंनूच बोगसणे दिवप. एक्चुअली तुवें कांय करूंक ना, पूण तो तुका गायी मारता, तो तुजें वायट उलयता, तो तुज्या गांवांक पेरगांव घालता, तिवोही तितोही तिती हें करता तें करता, गाडयांगेर वयता हेंगेर वयता. तूं बाबडे घरात बसोन आय पूण ते सगल्यांक भलतेच सांगता. आतां तुका अनफेअर ते फॉरगिवनेस. तूं करिनासतना तूं ताका बक्षितलें कित्याक? तूं म्हणटलें आपणें कांयच करूंक ना, कित्याक आपणाक हें करता? पूण तूं म्हणटाय ना देवा तुवें सांगलां की कोण म्हाज्या आड येता ताका बक्षी, ताका बेसावूं उलय. आनी तूं चूज करताय देवान सांगलां पळय तें आयकपाक. बरें आतां कितक्या जाणांक दिसता की जेजूक जी थिपी उडयली, जो मारलो, ज्यो गायी मारल्यो, देवान तांकां बोगसूंक जाय आसलें? क्वॉलिफाय आसलें ते बोगसुपाक? क्वॉलिफाय ना न्हू ते बोगसुपाक. कित्याक देवाच्या आड गेल्या ते, जेजूच्या आड गेल्या ते, आनी जेजूक गायी मारला, जेजूक थुकी उडयल्या तेज्या तोंडार. आनी आमकां दिसता आतां जेजून तांकां बोगसोवपाचें न्हू म्हणून, पूण जेजू खंयसार वयता आनी म्हणटा जे देवा सर्गीच्या बापायक सांगता ते नकळत ते कितें करता ते तांकां बक्षी देवान दाखयलें म्हणून आमी करपाचें. फायदो चिंतपाचो ना, देवान सांगलां म्हणून करपाचें. म्हजो देव म्हाका सांगता तें हांवें करपाचें. नाजाल्यार आदामा भाशेन जातलें. आदामांक सांगलेलें ह्या झाडाचें खायनाकाय ताणें तेंच खाल्लें. आनी सैतान सांगता अरे दी रे ताका 4 गायी पुत्तूर. तुका जायना, तुका तोंड ना, तुका म्हणूंक जायना माड पडोवंक आनी हें पडोवंक तें पडोवंक तें पडोवंक तें पडोवंक म्हणून तुका तोंड ना. आमकां गोंयकारांक कळना माड पडोवंक म्हणून. 4 माड तुज्या घरार पडोवंक म्हणून कळना. पूण देव कितें सांगता? देव सांगता तें करची भावा भयणांनो, इमिजिएटली तूं तुज्या लायफान मिलाप पळयताय. कित्याक देव तूं कोत्ताय पळय ताका मल्टिप्लाय कर. एग्जाम्पल दिता. हजारांनी लोक आसलो, देवाचे उतर म्हणटा 5000 आसलो, फकत दादले. आतां हांगर दादले कितके आहा? कितके आहा दादले? आनी बायलो कितक्यो आहा? म्हणटच 5000 दादले आहले नाजाल्यार हेच कॅल्क्युलेशन धरुया. 5000 दादले आहले, आतां हांगर 5000 दादले आहा आनी आतां हांगर बायलो कितक्यो आहा? इतक्यो लोक आसलो, 25000 तरी लोक आसले. आनी देव सांगता तांकां जॉन दी. आनी शीच ताका सांगता एका जॉन दिवपाक 1 वर्साचे पगार जाय इतके लोकांक जॉन दिवपाक. आतां ब्रदर सांगतालो कशें मेवता आपणाकूय खबर ना. हो फुकट दिता, फुकट बस सर्वीस, फुकट जेवण कहो दिता हो? आतां हांगर कितें जाता तें पळय. देव सांगता तूं तांकां जेवण दी आनी ते म्हणटा आमी कशें दिवं, आमची शीन कांय ना. तितूंतलो एक शीस सांगता एका भुरग्या लागीं 5 पाव आहा आनी 2 नुस्तीं आहा. तो म्हणटा ते काडत म्हाका दी. काय त्यात तुमचो डायरेक्ट मल्टिप्लाय करता.
काय पयले काडून देवाक दिवपाक जाय. सिस्टम पळया भाव भयणांनो, हांगर सिस्टमीचेर नदर दवरा तुमची. तो म्हणटा तुजेशीन आहा ते हाड आनी म्हाका दी, आपूण मल्टिप्लाय करतलो. हांव जेन्ना म्हाजेशीन कितें आहा तें वतांनी देवाक दिता तेन्ना देव तें मल्टिप्लाय करता. 5 उणे 2 नुस्तीं 25,000 लोकांक आनी कितकेच पाटले थंयसर उरले आनी वयल्यान खाण उरले. म्हणजे भरून चेपून तुमकां दितलो. दिले कितके 5 उणे 2 नुस्तीं. देवान मल्टिप्लाय कितके केली 100 पटींनी मल्टिप्लिकेशन. ताका लागून तुका कितें जाय पळय ते ती घालपाक जाय. तुका आंबो जाव आनी नाल्लाची बी घातल्यार आंबे येतले. तुका जाव आंबो आनी तूं हाडटा आनी माड लायता, माडाक आंबे येतले. तशें देवाच्या राज्यान तुका मोग जाव. मोग पयलो तूं पयलो मोग दिवपाक स्टार्ट कर आनी तुजो तो मोग देव 100 पटींनी मल्टिप्लाय करता. 100 पटींनी देव ते मल्टिप्लाय करता. आतां आमी मागणें करता भाव भयणांनो, आनी जायते टायम आमी म्हणटा देव आमचे मागणें आयकोना कित्याक तें सांगता. तूं म्हणटा देव तुज्या मागणें आयकोना. मार्क 11:25 कितें म्हणटा? सिस्टर मार्क 11:25 पळय. मार्क 11:25 हे म्हणटा जेन्ना तूं आपणाचे मागणें करपाक उबो रावताय तेन्ना पयलो भुक्षी. इतकें कायज हा. शेजाराक 5 मिनटां पयलीं तोंडभर दिवन येयला, सारके कुस्क्यो गायी घालून येयल्या, तुजेर माड पडोंक आनी हें आनी तें सगळें म्हणून येयलाय. आनी मागीर मागणें पडटा जेजू तूं म्हाजो कितको मोग करता आनी तुवें म्हाका सगळें डिस्कॉलिफाय. मागणें तुजें डिस्कॉलिफाय कित्याक देव म्हणटा मागच्या पयलें भुक्षी. आतां तूं म्हणटलें आपणाक शेजाऱ्याक वचोन भोगसुपाक नाका भोगसून. त्या टायमार वचोन ताका तूं भोगसणें दिवपाची गरज ना. डिफिकल्ट हांव म्हणटा डिफिकल्ट भोगसुपाक डिफिकल्ट आहा, पूण सिस्टम देवाची अशी आहा. पयलें भोगशी. आतां हांव कसो भोगशिता? ओत्मीकपणान भोगशिता. ओत्मीकपणान हांव भोगशिता. हांव म्हणटा जेजू तुवें म्हाका सांगलां तेजेर राग धरूं नाका. आनी हांव आतां तेजीशीन उतरां उलयल्या, ताका गायी मारल्या हांवें. जेजू हांव तुजें भोगसणें मागता. कितें जाता भाव भयणांनो, त्यो तुका त्याच टायमार भोगसणें दिता मागणें करपाक क्वॉलिफाय, आनी त्या टायमार तुजी सगळी देव मागणें आयकोन घेतलो. रागान तूं देवा कडेन वचोंक शकना. कित्याक भावार्थ मोगान चलता. गॅलेशियन 5:6 भावार्थ तुजो फकत मोगान चलता. मोग ना जाल्यार भावार्थ चलचो ना भाव भयणांनो. कित्याक देवाचे सिस्टमीन जर तूं भितर येतलो जाल्यार पयलो भितर तुका देवाचो मोग जाय. आनी मोग देवान तुमच्या सगळ्यांच्या भितर घातलेलो आहा. पवित्र आत्मा मोगाचो आत्मा. आतां आमी म्हणूंक शकना आमचेशीन मोग ना. आमचेशीन मोग ना म्हणटा तेन्ना आमी म्हणटा आमचेशीन पवित्र आत्मा ना. आनी हो मोग देवान तुज्या भितर घातला भाव भयणांनो. म्हणटकूच पयलें तर म्हाका देवा कडल्यान जाय कितें नाजाल्यार हांव मोगान आहा हें हांवें चॅक करपाक जाय. तुका जोर येता तेन्ना तूं कितें करता? जोर येता तेन्ना आमी कितें करता? समज म्हाका जोर येता, हांवें कसो चॅक करप? हांगर आमी मोगाचो थर्मोमिटर घालपाक जाय खाकेर आनी पळोवपाक जाय मोग आहा काय राग आहा. आजुनूय तर जाता म्हणजे राग आहा. तेन्ना पवित्र आत्म्यान सांगपाचें म्हाका भोगसुपाक आदार. पवित्र आत्मा कोण आमचो? पवित्र आत्मा कोण? शेराती आमचो आमकां आदार दिवपाक.
आमकां आदार दिवपाक पवित्र आत्मो आमचेशी ना. डिफिकल्ट ना भाव भयणान, तुज्या वस्तूंकी तो तूं करूंक सोदताय. ब्रदर म्हणटालो हांव प्रेसिडेंट, हांव ट्रेजरर, हांव सगळें करता. वाड मेळोन आसली कित्याक तो हांवाचेर आसलो. पूण जेन्ना हांव तेजे गेले आनी जेजू वयर येयलो तेन्ना लायफान तेजे ती घडोवन येवंक लागली. हांव मरपाक जाय. गॅलेशियन 2:20 कितें म्हणटा? I have been crucified, I no longer live, Christ lives in me. I have been crucified, हांवें त्या खुर्सार म्हाका खेळावपाक जाय. आय वचपाक जाय तुज्या लायफांतली. आय आनी उरोंक ना. जेजू क्रिस्त म्हाज्या भितर काम करता. जेन्ना जेजू क्रिस्त तुज्या भितर काम करता म्हणजे तुज्या भितर फकत मोग आहा. भाव भयणांनो, सगळ्यान इजी म्हणटा ते तूं तर पवित्र आत्म्याक उलो मारिनाय ना जाल्यार तुका सगळें डिफिकल्ट. एब्सोल्युटली सगळें डिफिकल्ट तुका. हांव म्हणना आमकां आमच्या लायफान त्रास ना. आमच्या लायफान त्रास येतले कित्याक सैतान घालता ते. मुद्दम तूं देवाच्या आड उलोवपाक जाय म्हणून. त्रास कोणाच्याच जिवितान ना अशें चिंतिनाका. त्रास तुज्या जिवितान ना म्हणजे तूं सैतानाचो कॅन्डिडेट म्हणून तूं सजमो. तुज्या लायफान तो त्रास ना नाल्यार तूं सजमो की आपूण सैतानाच्या राज्यान आहा. कित्याक तेज्या राज्यान तो आनी तो ऑलरेडी म्हणटा बरो हायका बरो पियोनी बरें खावनी आनी बऱ्यो गायी मारूनी. तो आनी तेज्या फाटल्यान धांवना. तो तुज्या फाटल्यान धांवतलो. कोण जेजूच्या उतरान आहा, कोण देवाच्या आड उलयना तेज्या फाटल्यान धांवतलो. म्हूण क्रिस्ताक तेका लागून जेजून म्हटलें आपणाक फॉलो करपाक बरो डिफिकल्ट आहा. तो खरीच घे आनी चल म्हटलें. पूण तेणें आनी एक म्हटलें संवसाराक फाटीं घाल, खुर्साक फुडें कर. म्हणटकच पूण ते इंग्लिशीन आहा न्हू. ना, द वर्ल्ड बिहायंड मी, द क्रॉस बिफोर मी. म्हणजे संवसाराक फाटीं घालपाक जाय, देवाक फुडें करपाक. हांव मरपाक जाय. म्हाज्या भितर जेजू आहा हो वयर येवपाक जाय. आनी तेन्ना भाव भयणांनो ह्यो मिलाग्री घडोवन येतल्यो. 2 टेस्टमनी आयच्या दिसाच्यो आनी जायत्यो तुमच्या लायफान टेस्टमनी तुमी पळयतले. देवाच्या उतराक पदवी हा भाव भयणांनो आमी सांगता म्हणून. हांव तुमकां सिंपल सांगता. हांव हांगोल्ल्यान उलयता नाल्यार म्हाज्या भितरल्यान पवित्र आत्मा उलयता. इतकी म्हाजेशीन पदवी ना आनी हांव इतको पदवेदार मनीस न्हू की हांव दुसऱ्यांक पेकोवणी दिवंक शकता. पूण म्हाज्या भितर पवित्र आत्मो, देवाचो आत्मो आहा. तो म्हाका सांगता, देवाचें उतर सांगता वच कोण दुयेंस आसा तेजेर हात दवर आनी तो बरो जाता. कोणाच्या नांवान? जेजूच्या. हांवें तर म्हटलें रेमणाच्या नांवान मेळ्या आत्म्या भायर सर. म्हणटलो तूं कोण रे रेमण येयला? रेमण कोण येयला रे म्हणटा. सैतान वयल्यान म्हाका तोंडां दाखयतलो. पूण हांवें जेजूच्या नांवान तर म्हटलें जाल्यार टप करून तो थंयसर पडटलो. म्हणटकच अधिकार देवाच्या नांवान कोणूय काडूंक शकता भाव भयणांनो. कोणूय मेळ्या आत्म्या हुकूम घालूंक शकता. तुजें नांव घेनाका. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मेळ्या आत्म्या तेजे कुडींतलो भायर सर. God is not a respecter of person. देव एका तुजार करतलो तेका तुजार करतलो हें तूं चिंता. देव म्हणटा ज्या दिसा तुवें म्हाका म्हाजेर विश्वास दवरलाय तूं कॅन्डिडेट म्हाज्या राज्याचो. तूं सर्गीच्या बापायचो मोगाळ पूत, मोगाळ दूत. जी पदवी म्हाका ताणें दिल्ली ती पदवी हांव तुका दिता. कॅन्डिडेट सगळे आमी. पूण आमी आमचो भावार्थ उचारिना म्हणून आमकां दिसता. आनी आमकां संवय आनी एक रोखडेंच तोंड ओपन करपाचें. रोखडेंच आमी आमचें तोंड ओपन करता. देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा तुजो जाबाप वय
नाल्यार वय आसुनी ना नाल्यार ना आसुनी हेज्या वयर तूं कितें उलयताय तें सैताना पडलें. जोडटेच्या दिसा भाव भयणानो देव तुका हिसाबचो ना. तुवें थंयसर कितें केलें पळय तें. जोडटे दिसा देव तुका हिसाबतलो तूं कसली उतरां उलयलो. यू वील बी जज बाय युअर वर्ड्स म्हटलां. तुज्या उतरांचेर तुजी जोडटी जातली. कित्याक संवसार ताणें उतराचेर रचलो, जोडटी उतराचेरूच जातली. ज्या जाग्याचेर स्टार्ट जाला, स्टार्ट खंयसर जालें उलोवन, उलोवनूच कोबार जातलें. उतर उलोवन संवसार रचलेलो देव जोडटी घेतलो तुज्या उतरांचेर. म्हणटकच उतरां आमची सांबाळून उलोवपाक जाय. ताका लागून हांवें म्हटलें गेल्या संडेच्या हितून 1 वरस दिया, 1 वरस देवाचें उतर उलया. थांबा, चिंता देव कितें म्हणटा ह्या सिट्युएशनाक. रोखडेंच तोंड ओपन करूंक वचना. देव कितें म्हणटा ह्या सिट्युएशनाक मातसो चिंत दी, मातसो नियाळ कर आनी मागीर तोंड ओपन कर. आनी म्हूण जेजू अशें म्हणटा. आतां ताळणी आमकांच येवंक ना भाव भयणानो, आमकां ताळणी येवंक ना. ताळणी जेजूकूय येयली. पूण तेन्ना जेजून जबाब दिलो बरयलेलें आसा. आनी आमचोय जबाब होच आसपाक जाय की बरयलेलें आसा जे मनीस पांव उदेशीत जियेना, उण्या उदेशीत जियेना, पूण देवाच्या एका एका उतरा उदेशीत जियेता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. नेक्स्ट स्क्रिप्चर. ताचे सवें ताच्याच रोगतान आमकां आतां मेळ्ळी सोडवण. आमची पातकां मोगसून केली. कितली वर्ती, कितली ग्रेस. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. ओके, कोंकणी उलयला. जस्ट कोंकणी उलय. आतां सिस्टर एक उतर वाज. ताचे सवें ताच्या रोगतान आमकां आतां मेळ्ळी सोडवण. आमची पातकां मोगसून केली. राव मोगसून. आनी आमी कितें म्हणटा? आमी कितें म्हणटा? ना, बोगस म्हणपाचें तें ओके. पूण आमी म्हणटा जेजू बुक्षितलो काय, बरें व्हडलें पातो खाय. बोगसणें हें आमी एवरीडे मागपाकूच जाय भाव भयणानो. कित्याक एवरीडे आमी पडटा. आतां समज तूं पनिनोन येतालें आनी कितें जालें, होणको मेवलो आनी होणक्यान तुजी गाडी पडली आनी तूं मातशें अशें स्लीप जालें आनी तूं गाडी थंयच धरून रावलाय तहें आनी सायडीच्यान हॉर्न येता. अशी तुका उठपाक जाता, पूण तूं थंयच रावलाय. तूं थंयच रावता काय थंयसरले उठटाय? थंयच कित्याक रावनाय? कित्याक तुका खबर आहा आपूण थंयच रावल्यार आनी दुसऱ्यो गाडी येतल्यो आनी एक्सिडंट बारीक जाला तेज्यावन व्हडलो जातलो. म्हणटकच तूं पयलेंच उठटाय, सायडीक वयता. तशेंच जेन्ना आमी पातकान पडटा, बोगसण्यो मागता आनी फुडें वयता, थंयच रावना भाव भयणानो. पूण आमी कितें चिंता? ना, जेजू आमकां बोगशितलो. जेजून ऑलरेडी तुका बोगशिला देवाचें उतर म्हणटा. पूण हांवें बोगसणें एवरीडे मागपाक जाय, हें सारकें. कित्याक पातोकूय हांव एवरीडे करता. म्हणटकच बोगसणें हांवें मागपाक जाय. थंयच रावन फायदो ना. जेजू बोगशितलो. कित्याक सैतान तुका सांगतलो आगो जालें म्हाजें कॅन्डिडेट आतां म्हाज्या राज्यांनी ना, ताका सांगपाक जाय जेजून ऑलरेडी म्हाजी पातकां बोगशिल्ल्यात आनी आयज हांव बोगसणें मागता, म्हाजें पातक गेलें. देव आमची पातकां उगडास धरिना भाव भयणानो. देवान फारीकपण ऑलरेडी केला, पूण देवाक जाय आमी खालती जाल्ली. देवाक जाय आमी तेजीशीन सदांच येयली. देवाक जाय आमची इश्टागत तेज्या वांगडा.
भाव भयणांनो, मागण्यान वचप म्हणजे तूं देवाशीन तुजी इश्टागत चालू दवरता. कितकी जाणां आवयो आहात हांगा? कितक्यो आवयो आहा? सगल्यो आवयो तुमी. आतां भुरग्यांनी चुकले म्हणटो तुमी कितें करतात ताका आनी बोगसोण्यात दिनान तुमी त्या भुरग्याक मागीर चल घरांतलो भायर सर आनी चल म्हणटा तुमी. कितक्या जाणांनी आपणाच्या भुरग्यांक हांगल्ली घरांतली भायर काडल्यान कोणा हांगा हात वयर करा. घरांतली भायर काडल्या आनी तांकां परत येनाका म्हणून सांग. ते एक्स्ट्रीम केसींनी ते सोडून घाल. पूण भाव भयणांनो, आमी आमच्या भुरग्यांक बक्षिता. कितक्यो तेंच्यो चुकी आसता आमी बक्षिता तांकां. मनीस बक्षिता, आमी मनीसान बक्षिता. नाल्यार आमचो देव केदो व्हडलो देव कित्याक आमचेर राग धरतलो? पातकांक लागून भिवपाक जायना भाव भयणांनो. देवा लागीं वचपाक, देवा लागीं वच एवरीडे मागणें. आनी हांवें जेन्ना हांव फोंडा टिचींग दितालो आनी हांवें हो एग्जाम्पल दिल्लो भाव भयणांनो, एक कोदेल फुडें धर, तूं एक कोदेलेर बस आनी देवाक सांग, देव जेजू सर्गेच्या बापा पवित्र आत्मे बस, भासाभास करुया आमी. मागणें म्हणजे भासाभास करप भाव भयणांनो. मागणें म्हणजे देवा वांगडा तूं भासाभास करप. आमी करता काय भासाभास काय आमचो ते पॅरट प्रेयर. बापाचे पिताचे पवित्र आत्म्याच्या नांवान सगळीच्या बापा तुका वांगडा आनी महिमा दिता. आयचो दीस तुवें आमकां बरे भाशेन दिलोय आनी सगळे तुवें आमकां बरें दिसक. आमेन. गुड नायट. कितें जालें भाव भयणांनो, एवरीडे तुजो तो पॅरट प्रेयर. पूण देवाक सांग तूं. आतां डेली तुका भुरगो येवन तेंच सांगता. तूं सांगताय तो मामी तें दुसरें एवरीडे दुसरें सांगताय न्हू. काय एवरीडे सांगता मामी त्या चेडवान म्हाका चिमटो काडलो, त्या चेडवान चिमटो काडलो, मामी त्या चेड्यान चिमटो काडलो. एवरीडे तुका येवन तेंच सांगता. दुसऱ्या दिसा दुसऱ्यो गजाली सांगता. स्कॉलान कितें जालें जाणां गे मामी, त्या भुरग्यान म्हाका व्हेरी गुड म्हटलें. सगळ्यो येवन सांगता न्हू. एवरीडे दुसरें आसता. तुंय देवाक एवरीडे दुसरें सांग. कित्याक सांगनान भाव भयणांनो? कित्याक आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक तो जागो दिवंक ना. बापायचो जागो आमी दिवंक ना. आयज ट्राय कर आनी वस आनी तुज्या बापाय लागीं उलयता पळय तो उलय. तूं तुज्या बापाय लागीं उलयतले तो वस आनी उलय. आनी मागीर तुजें रिलेशन आनी सर्गीच्या बापायचें रिलेशन, जेजूचें रिलेशन आनी पवित्र आत्म्याचें रिलेशन तुज्या लायफान कितें जाता तें पळय आनी तूं मागीर म्हाका सांग. भाव भयणांनो, फ्रेंड कसो उलोवपाक जाय तुवें. जेजून म्हटलां, यू आर माय फ्रेंड, यू आर नो लॉंगर माय सर्वंट. जेजू तुका सांगता तूं म्हाजो इश्ट. पूण इश्टाचेर आमी हातूच घालिना. इश्टाक भिवन भोंवता. तो म्हणटा यो आपणाचेर हात घाल आनी आपणाक गजाल सांग. कित्याक सांगनान भाव भयणांनो आमकां डिफिकल्ट दिसता? तुजो देव तुज्या भितर आसा, भायर न्ही. सांग ताका. हांव करता तें हांव तुमकां सांगता. सगळीं गेली भायर भितर गेली, भुरगीं आपणाच्या रुमान गेली. हांव बसता आनी हांव मागीर देवाशीन उलयता. होच उलयता पळय तो. आतां तुमकां प्रीच करता पळय तो देवाक प्रीच करता. आतां हांव ताका सांगता, हांव तुका आतां प्रीच करता, तूं आय आनी तूं मागीर म्हाका प्रीच कर. एवरीडे सांगपाक जाय भाव भयणांनो. एवरीडे तेच सांगलें जाल्यार हो म्हणटलो हेका आनी दुसरें कांय येना. जॅक एन जील एवरीडे देवाशीन वयता आनी जॅक एन जील करता. एकूच पोयम शिकलाय तूं जॅक एन जील. कितके जाणांक जॅक एन जील खबर आहा? कितके जाणांक खबर आहा जॅक एन जील? म्हणूया आतां आमी सगळीं जाणां म्हणूया जॅक एन जील. पूण आमी कितें करूंक जाय भाव भयणांनी? इश्टागत आमच्या देवा वांगडा. हांव तुमकां सांगता, सगळ्यान तर तुमी बेस्ट कितें करूंक शकता नाल्यार देवाक तुमचो फ्रेंड करा.
एवरी डे तेजेशी उलया. आनी मागीर भाव भयणांनो हांव सिंपल स्टेप सांगता पळय, व्हेरी इजी स्टेप सांगता. तुज्या लायफान चेंजीस येता ओ ना ते मागीर सांग म्हाका तूं. ते नॉर्मल प्रेयर करपाचें बंद करा भाव भयणांनो, ते पॅरट प्रेयर करपाचें बंद करा. ते पॅरट प्रेयर करपाचें न्हू. पॅरट प्रेयर केलें म्हणजे तूं आपले ते तीच वाट धरल्या येयली गेली तीच वाट तेच सांगताय तूं येयल्ले दिसा जेजू थोडे मातशें ते हें पळय आनी हें पळय हें पळय हें पळय हें पळय दी 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 हें दी तें दी तें दी तें दी. तूं फकत ताका दी म्हणून सांगूंक गेला. ताका आर्गां आनी महिमा दिवपाक वचोना. जेजू तुका आर्गां आनी महिमा, तूं म्हाजो देव आनी ह्या वेळार तूं म्हाजेशीन उलयतलो. भाव भयणांनी देव उलयता. देव उलयता तुजेशीन. तुका ऑडेबल आवाज आयकपाक जाय म्हणून गरज ना. आत्म्यान उलयता तुजेशीन. आतां हांवें ब्रदराक सांगलें थंय 10 दिसांनी आनी सिस्टर जनीनाच्या भयणीक हांवें सांगलें देव म्हाजेशीन आत्म्यान उलयलो. आनी गेल्या बायबल विकान हांवें सांगलेलें गेल्या म्हयन्याक जुनान एडमिशनाच्या टायमार इस्कॉल स्टार्ट जावच्या टायमार हांव सिस्टर जिनाशीन सिस्टर झिनियाशीन आनी अभिशाशीन उलयतालो. आनी पवित्र आत्मा म्हाका सांगता फोन दवर, तुमचें जालें डिस्कशन जालें आतां फोन दवर. आनी हांवें तांकां सांगलें हांव मातसो फोन दवरता, मातशें म्हाका काम आहा. आनी हांवें फोन दवरलो नाल्यार म्हाका पवित्र आत्म्यान म्हाज्या आत्म्यान सांगलें एका मनशाक मॅसेज घाल. आनी कितें मॅसेज घाल ती म्हाका सांगली. हांवें ती मॅसेज घालिना फुडें ते सायडींतल्यान इमिजिएटली म्हाका रिप्लाय येयलो आपूण अमक्या अमक्या जाग्यार आहा आनी अमकी अमकी आपणाची गरज आहा. पवित्र आत्म्याक खबर आसली भाव भयणां. देव ऑडेबल आवाज आयकताय गूड. हांव म्हणना ऑडेबल आवाज येवचो ना तुका, येतलो पूण सदांच ऑडेबल आवाज येवचो ना. देव तुजेशीन आत्म्यान उलयता तुजेशीन. एक तुका डिवायन थॉट दिता. मेजॉरिटी टायम देव तुज्या आपणाच्या उतरान उलयता तुजेशीन. पूण आमकां कितें जाता ऑडेबल आवाज पेत्रीन हांव तुजो मोग करता. मागीर तूं म्हणटलें आतां जेजू म्हाजेशीन उलयता. जेजू तुजो सदांच मोग करता. पेत्रीन आनी कित्याक म्हणपाक जाय, गरज ना. देव उलयता भाव भयणांनो. तुजो कान दी. प्रोब्स 4:21 म्हणटा इन्क्लायन युअर इयर्स टू माय सेइंग. तुजो कान दी म्हणटा. चोत्राय म्हाजें उतर आयक. चोत्राय दी. चोत्राय दिता तेन्ना हें उतर तुजेशीन उलोवंक लागता. म्हणटच हें ट्राय करा भाव भयणांनो. आयज हें ट्राय करा आनी पळया तुमच्या लायफान कितके वर्ते मिजबितां जातली पळय ती. प्रेज गॉड. नेक्स्ट स्क्रिप्चर. आनी समूर्ती पोरमोणे चोड चोड वस्तूची शुद्धावणी रगत वापरून जाता आनी रगत विकारल्या शिवाय बोगसोणे ना. प्रेज गॉड. म्हणटच हांगर देवाचें उतर कितें सांगता कायद्या प्रमाणे रगत घोवपाक जाय. म्हणटच रगत जेजून घोयलें आमचो लिगल रायट आतां. कायदेशीर आमकां पेकोवणी मेळोवपाकूच जाय. कित्याक आमकां ताणें आपणाच्या रोगतान विकती घेतलेली. विकती घेतल्यान रगत आपणाचें घोवन आपणाचे सायडीन केल्या. तूं मरपाक आसलोय तो म्हणटा ना तेणेन चूक करूंक ना, चूक आपणेन केल्या, आपूण त्या खुर्सार वयता. म्हाजें मरण तो मरता. आमच्या सगल्यांचें मरण तो मेलो. तो मरपाक गरज नासली. ताणें पातकूच करूंक नासलें. देवाचें उतर म्हणटा ही हॅड नॉट सिन्ड बट ही वॉज मेड अ सीन. ताका सर्गीच्या बापायन ताका पातक केलो. मनशा काळाची पातकां काडली आनी तेजेर घातली. म्हणटकूच आमची सगल्यांची पातकां जेजू क्रिस्तांव भितर आहा आनी ऑलरेडी आमकां सुटका मेळिल्ली आहा. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. नेक्स्ट स्लायड.
फास्ट वयता कित्याक कवर करूंक जाय टॉपीक कवर करतलो. ओके, आयजाया 53:4-5. कोरेपोणी ताचेर पडले ते कोश्ट दोग आमचेच. ताणें भोगल्यो त्यो तुकी आमच्योच. ह्या मोर्शाचेर शिक्षा पडल्या. देवान ताका दोगडायला आनी आपटून उडयला अशें आमकां दिसलोलें. Praise God. Sister English in last. Surely he has borne our griefs, sickness and disease, and carried our sorrows, pain. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. आता बारीकसाणीन ऐकूया. Surely he had borne our grief. म्हणजे जेजून आपणाचे आमचे मनशा काळाचे दुयेंस, सिकनेस आणि बारीक न्हू, सिकनेस म्हणजे थंडी. ही बारीक बारीक आसता पळय ती आमकां थंडी जाता आनी दोळे येता, ही बारीक दुयेंसां. एंड डिजीजीस म्हणजे कितें? लेप्रेसी, कॅन्सर, ट्युमर, सिरोसीस, कसले तुजे व्हडली दुयेंसां आहा पळय ती. देव म्हणटा बारीकूय दुयेंस येला तुजे आनी मोठेय दुयेंस येला. आतां बारीक दुयेंसाक लागून बारीक चाबूक पडोंक ना आनी मोठ्या दुयेंसांक लागून मोठे चाबूक पडोंक ना. म्हणटा तो बारीक आनी मोठे केद्दाय व्हडले तुजे दुयेंसां ते ऑलरेडी आपणाचे कुडीन आपणान भोगलेले आसा. ऑलरेडी आपणाचे कुडीन हांवें भोगलेले आसा. कॅन्सर आहा जाल्यार म्हण जेजू म्हाजो कॅन्सर तुजे कुडीन आहा. ट्युमर आहा म्हण जेजू म्हाजो ट्युमर तुजे कुडीन आहा. थंडी आहा म्हण जेजू तुवें ऑलरेडी म्हाजी थंडी तुजे कुडीन येयला. कसलेय दुयेंस आसा जेजूक सांग, तुवें ऑलरेडी तेजें फारीकपण दिलां. ऑलरेडी फारीकपण दिलां जेजून. पूण आमी कितें करता? पळयता हांव दुयेंस पळयल्या उपरांत आमी भियेता. आतां भिरांत कोण दिता? भिरांत आसा म्हणजे भिरांत आहा म्हणजे भावार तुजो गेलो. इतको टायम तुजो भावार ताल्लो देवाचेर. आतां दुयेंस पळयलें तुवें तुजे कुडीन. आतां तूं कितें म्हणटाय? दुयेंस म्हणजे जेजू दुयेंसाक कांय करूंक शकना. दुयेंस व्हडलें जेजू धाकटो. तो दुयेंसाक हांवें व्हडलो जागो दिलो तेच सैतान तुका सांगूंक सोदता. तुजे कुडीन दुयेंस आहा म्हणटो तो सांगूंक सोदता तुका पळय जेजू धाकटो. हे दुयेंस पळय तूं तुजे कुडीन. अरे कुडीचे आमकां कांयच फायदो ना. भाव भयणांनो, कुडीचो कांयच फायदो ना. ज्या दिसा देवान तुका आपणाच्या गायांनी बरो केला तेन्ना तुका गाये पासून पडोंक नासले, तेन्ना तुका दुयेंस पासून नासले. तूं जल्मलाय केन्ना? तुका जाली 2000 वर्सां. 2000 वर्सां आदीं ताणें तुजे दुयेंस तेजे कुडीन घेतला. आतां हेजेर आमी एग्री जायनात. ही सगळ्यान व्हडली कॉमीक म्हणटा ते कॉमीक शो पळयला तुमी? कपिलाचो शो पळयला? कपिल शर्मा म्हणून तो शो येता पळय ते कॉमीक शो कहो. आमी कितें म्हणटा? जेजून आमचे दुयेंस व्हरोंक ना. पूण आमी म्हणटा जेजून आमचें पातक केलां. पातक कित्याक केलां? आपूण साफ म्हणून दाखोवपाक जाय न्हू. आपूण पातक करपी न्हू.
जेजून म्हाज्या पातो केला, पूण जेजून पातो केला म्हणजे तुजें दुयेंस येला हे उगडास तर तुका तो सोरवंडीचे मिलाद मेवला म्हणजे तुका हिलिंगूय मेवला. साल्वेशन म्हणजे इन्क्लुडींग ऑफ ऑल, सम टोटल ऑफ ऑल. साल्वोसा म्हणजे सम टोटल सगळें तुका मेवला. जेजू तुका इन्स्टॉलमेंटांनी दिना भाव भयणानो, इन्स्टॉलमेंटांनी तूं घेताय, कित्याक तितको तुजो भावार्थ आहा तितके ते रिलीज जाता. जेन्ना हो सेंच्युरियन कितें म्हणटा सोदपती जेन्ना देवा फुड्यान वयता आनी म्हणटा आपणाचो चाकर घरा कडेन बरो ना, जेजू म्हणटा चल या घरा कडेन या. जेजू तयार आहा पेकोणी दिवपाक. आतां जेजू आजून मरोंक ना म्हणटो ताका पेकोणी दिवपाक जाय न्हू. पूण तो म्हणटा, जेजू हो सोदपती सांगता की तूं पदवेचो मनीस, आपूण वखता तूं एक पदवेचो मनीस म्हणून, तूं देवा कडल्यान येयलाय म्हणून हांव वखता, कित्याक हांवूय एक पदवेचो मनीस आनी म्हाज्या सकयल 100 लोक म्हाज्या सकयल आहा आनी तांकां हांव सांगलें उठ ते उठता, बस ते बसता, वच ते वयता, यो ते येता. जेजू तूं म्हाज्या घरा येवपाची गरज ना, फकत तुजें उतर उलय आनी म्हाजो शीस बरो जाता. आतां देवान हें उतर तुका आदल्या कोरारान बरोवन दवरलेलें. जावच्या पयलीं, जेजू मरच्या पयलीं हें उतर बरोवन दवरलेलें. हेंच उतर 1 पेद्रू 2:24 हें उतर 1 पेद्रू 2:24 नव्या कोरारान आहा. पूण हे आदल्या कोरारांतले कित्याक घेतला, कित्याक तुका दाखोवन दिता देवान ऑलरेडी तुज्या वासोत चिंतला, तुका सोडूंक ना, तुका पेकोणी ऑलरेडी मेवल्या भाव भयणानू. कोणूच आंगोर म्हणूंक शकना आपूण दुयेंस आहा, तुज्या भितर दुयेंस आहा. म्हाकाय खबर आहा दुयेंस तुज्या भितर आहा, पूण ज्या दिसा तूं तुज्या तोंडांतल्यान म्हणटलोय जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली, तुजें उतर म्हणटा तुज्या गायांनी बरी जाली, नाल्यार हांव तें मानून घेता आनी तें हांव आपणायता, त्या दिसा पेकोणी मेळ. पेकोणी ऑलरेडी दिल्ली आहा ती आपणावपाक जाय. जेजू आयज मरोना भाव भयणानू, जेजू 2000 वर्सां पयलीं मरोन गेलो आनी आमकां पेकोणी दिवन गेलो. आपणावपाची गरज आयज. आतां ब्रदरान टेस्टमनी दिला. आतां म्हणटा आपणाची पोन्ने गाडयेक 1,50,000 रेट दिता. आतां वयले पयशे ताका घालपाक जाय. आतां गरज आहा काय पयलेच तो 5 लाख बोल्सान घेवन भोंवता, गाडी घेतलो हो घेवन पयशे भोंवता. जाय पळय तेन्नाच काडटलो. तुजी पेकोणी देवान भितर घातलेली आहा, तुका जाय तेन्नाच काड. तुजी कूड तर बरी आहा, तुका पेकोणी कित्याक जाय? तुजी कूड बरी आहा, तुका दुयेंस ना, तुका पेकोणीची कित्याक गरज? ज्या दिसा गरज आहा त्या दिसा तूं उतर उलयतलो आनी म्हणटलो जेजू तुवें म्हटलाय तुज्या उतरां, तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, हांव सोत मानता आनी हांव आपणायता आनी हें म्हाजें जालें. जेजू तुका आर्गा आनी महिमा. त्याच टायमार भाव भयणां, काल हांव आयज सकाळीं आनी काल राती पळयतालो हांव प्रोग्रामीक. बेनी हिन्स म्हणटा पळय तो म्हाजो भुरग्यापणार सावन हो म्हाका फेवरेट प्रिचर म्हाजो. म्हणून काल तेजे हें आहलें प्रिचींग आहलें चालू आनी जायत्यो मिलाग्री भाव भयणांनो त्या टायमार घडोन येता. जायत्यो मिलाग्री. कोणाक कॅन्सर आहलो कॅन्सर हील जाता, कोणाक कानान आयको येनासलें कान ओपन जाता आनी जायत्यो अश्यो मिलाग्री. कोणाक चलोंक जायनासलें चलोंक जाता. अश्यो जायत्यो मिलाग्री पळयता. पूण तेन्ना तोय सांगता आपूण कांयच करिना. तेन्ना केल्लें पळय ती आयच्या दिसा गरज आहा, आयच्या दिसा तूं आपणायताय तेन्ना तें घडना. हांवें आपणावपाक जाय. तुज्या बँकेन 5 लाख आहा,
5 लाख काडून तुवें घरा धरले केन्ना तुज्या कवार जालें तें तुका खबरच आसचें पूण तुका गरज आहा पळय तेन्नाच काडटाय नाल्यार ते 5 लाख तूं बरे भाशेन उजार करतलें. तशेंच कोणी देवान तुजी ऑलरेडी तुजे कुडीन घातलेली आहा, तुज्या आत्म्यान आहा. तूं पवित्र आत्म्यान सांगता जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली, हांव बरो जालो. तूं पवित्र आत्म्यान सांगता आनी हो पवित्र आत्मो तो उतर उलयलेले तो तुजे कुडीन घडोवन हाडटा. व्हेरी सिंपल. कोणी जेजू तुका आयज दिना, कोण तर अशें चिंता कोणी तुका जेजू आयज दितलो ना, तेणें दिल्या तूं आयज आपणायताय. डिफरन्स इतकोच. कोणी तुका तेणें 2000 वर्सां पयलीं दिल्या पूण तूं ती आयज तुज्या लायफान आपणायता. आतां ते भयणीन कितें केलें, जेन्ना टिचींग वयतालें चालू आसलें तेन्ना तें आयकलें कोणाचे पाठीन दूख आहा, तेणें हात वयर करपाचो आनी तेका पेकोणी मेळटली. हें उतर देवाचें. कित्याक जेजूच्या गायांनी आमकां पेकोणी मेवल्या. तूं त्या टायमार म्हणटा हात वयर घाल म्हटला, तेणेन भावार्थान हात वयर घातले, ते उठोन किचनान गेले, ताका उगडास वचून ना आपणे आपणाचे केलके घेवंक ना म्हणून. केलके सैतानान दिल्ले, देवान काडून घेतले. देवान काडून घेतले ताका खबर पासून ना. देव तुज्या भितर विस्मीत करतले ते तुका खबर पासून नासची. देव तुका दाखोवन तुजी विस्मिता भितरल्यान तुजें विस्मीत घडोवन येता. ताका लागून आयज सांगला भाव भयणांनो तुमकां, तुमची मिलाक तुमी आयज घेवन वयतले घरा. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. म्हणटो देवान ऑलरेडी आमचे खातीर ते चाबूक घेतल्या, आमच्या खातीर ताका मारलो, तेज्या गायांनी आमी बरी जाल्या. ऑलरेडी घडोवन येयला. आयच्या दिसाक तूं तें आपणायताय. डिफरन्स इतकें. प्रेज गॉड. नेक्स्ट स्क्रिप्चर. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमी रातून मागशात तितलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ दवरात आनी तें तुमचेंच जातलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. भाव भयणांनो, पयले हे 2 पॉयंट नोट करून दवरा. कोणाशीन बरोवपाक आहा तेणें हें बरोवन दवरपाचें. 2 मागणी देव आयकना. 2 मागणी. गॉड डज नॉट लिसन टू 2 प्रेयर्स. फर्स्ट जे देवान ऑलरेडी केला, वॉट गॉड हॅज ऑलरेडी डन, जे देवान ऑलरेडी केला ते तो तूं ताका परत कर म्हणून सांगशी. हे मागणे तुजे देव आयकचो ना. एक. दुसरें, जे ताणें तुका कर म्हणून सांगला, वॉट ही हॅज टोल्ड यू टू डू, ही वील नॉट डू इट. जे देवान तुका करूंक लायला ते देव करचो ना. गॉड वील नॉट डू समथींग दॅट ही हॅज टोल्ड यू टू डू. एक्झाम्पल. पयलो एक्झाम्पल घेवया. देवान सांगला की म्हाज्या गायांनी तुका पेकोणी मेवली आनी तूं म्हणटाय जेजू म्हाका पेकोणी. हे मागणे तुजे डिस्क्वॉलिफाय. ह्या मागण्यान तुका चेंजीस जावचे ना. देव दिला ते तुका पुत्तून दिवंक शकना. ऑलरेडी दिला ती वस्त तूं मागोवंक शकना. तूं देवाक सांगूंक शकना की यो पुत्तून तूं खर्चार वच, पुत्तून तूं मर, तुजे गाये पुत्तून जावनी आनी मागीर म्हाका पेकोणी येतली. तो म्हणटा ऑलरेडी आपणान तुजी पेकोणी तुका फारीक केल्या, घे ती. आतां समज हांवें हो टॅप काडलो आनी सिस्टर विल्मांक दिलो. सिस्टर विल्मा हो घे म्हटलो. मागीर सिस्टर विल्मा म्हायशीन आनी टॅप मागतली. कित्याक ऑलरेडी ताका दिला ती वस्त आनी पुतून मागतले. कित्याक दिल्या ती वस्त मागप म्हणजे हांव म्हणटलो गो तुवें हांवें आत्तां दिल्या गो तुका, तूं आनी कितें मागता म्हायशीन करता. ऑलरेडी दिला तें मागप नासता. हांवें फकत म्हणूंक जाय जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली, तुवें सांगलां हांव मानून घेता, तें घडोवन येयलें. सिंपल.
आतां एक टायम तुका दिसती पडना, तूं उलयलाय पूण तें घडोवन येवंक ना, तुका दिसता एक टायम लागता ती मिलाक घडोवन येवपाक. कित्याक तूं तुज्या तोंडांतल्यान उच्चारताय, तूं म्हणटाय जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली, आनी आंगोर तुज्या म्हणून जालें, तुवें मागणें केलें जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जालें. आनी परतून मागीर सांजचें तूं म्हणटा जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जालें, आनी दिसाक तुवें 10 टायम म्हटलें. आनी मागीर सायडीन वाटेर वयताना तुका शेजारी मेळलो, अगो पेत्रीन कळ्ळें हांवें गो, अगो कितें सांग डायबिटीज वाडल्या, शुगर आतां म्हाजें प्रेशर वाडलां, थायरॉयड वाडला, हें वाडलां तें वाडलां, सगळो तुज्या भितर ग्रोथ जाला तो सांगता. कित्याक वाडला पळय तें, कितें केलें तुवें? जी बी घातलेली जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली, पेद्रीनांक सांगलें आनी सगळ्यो बियो तुवें तुज्यो डिस्क्वॉलिफाय करून उडयल्यो. कित्याक देवाच्या उतरा आड तूं आतां उलयलो. आनी मागीर आमी कितें म्हणटा, हांवें उलयलेलें पूण देवान म्हाजें आयकोंक ना. तूं देवाचें उतर उलयल्या उपरांत दुसरी उतरां उलयताय, ताका लागून म्हटलें 1 वर्स भर फकत देवाचें उतर उलोवपाक शीक आनी दुसरें उतर उलोवपाचें ना. तुवें तर एकदां तुज्या तोंडांतल्यान म्हटलें जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली, दुसऱ्यांक आनी दुयेंसाचेर सांगप ना. स्टॉप, त्या दिसा सावन स्टॉप दुयेंसाचेर उलोवपाचें, बंद. तूं जेजूक सांग तुका दुखता, जेजूक सांग जेजू हांवें म्हटलां पूण दुखता, पवित्र आत्मा म्हाका आदार दी, ही दूख म्हाका हें करपाक आदार दी. तुज्या गायांनी हांव बरी जालें जेजू, हांव मानता हें उतर, पूण आदार दी म्हाका. हांव तर पडटा जाल्यार तूं म्हाका आदार दी. पूण हेका तेका 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 सांगूं वचना, देवाक सांग, 1 to 1 सांग तेका, आनी तो आदार दितलो. बाब आमची आंगरूच चूक जाता. कोण मेवलो ताका सांगता, कोण मेवलो वाड्यार, मागीर थंय इगर्जेन गेलो, आनी इगर्जेन गेल्या उपरांत पाद्रीक सांगता, आनी पाद्रीक सांगता फादर चड बरो ना, आनी फादर मागीर एनावन्स करता आमचो भाव बरो ना, तेज्या पासत मागा. आनी सगळीं जाणां मागणी करता. आतां मागणें पळय कितें करता, जेजू ह्या भावाक तूं बरो कर. 100 लोकांनी मागलें जेजू ह्या भावाक तूं बरो कर. आतां जेजू बरो करतलो, 100 लोकांनी मागलें म्हणून जेजू बरो करतलो. बरो करतलो. तूं तर म्हणशी जेजू तुजें उतर म्हणटा, 100 लोकांनी तर म्हटलें जेजू तुजें उतर म्हणटा, तुज्या गायांनी हो भाव बरो जाल्यार खऱ्यांनीच तो तेजी पेकोणी ताका मेवतली तुज्या भावाक. पूण देवाचें उतर घेवन उलय. ती सिस्टम शिकयल्या ती रॉंग सिस्टम, ती सोडपाक जाय. ह्या ब्रदरान सांगलें, आपणाक कोण येयलें, सगळे हितूनी आसलो तो 20 वर्सां म्हणटा आपणें तो ते हितूनी सगळे प्रोग्रामान काम केलें. पूण कितें जालें, तेंचे उतरां दुसरी आसली. जेन्ना देवाचें उतर नासतना तो तुजी मागणी आसो पोलक्या मागणें ते. आतां हितून आतां हांगर पीक येतलें, तितून पोलूय येतलें. पोल आमी जेयतात मागीर काय भायर उडयतात. भाव भयणांनो, पोलकी मागणी करून फायदो ना. म्हणजे 2 मागणी देव तुजे आयकना. पूण हांगर देवाचें उतर घेवन तर तूं मागणें करशी. देवाचें उतर घेवन तर तूं मागणें करशी. त्या दोंगराक हुकूम घालशी, जेजू तुज्या नांवान हांव ह्या दुयेंसाचेर उलयता, म्हाज्या कुडींतले भायर सर वच आनी दर्यान पड. तेन्ना देव तुज्या मागणें आयकता. देव सांगना तुका तुज्या दोंगरा वचत आपणाशीन माग. देव म्हणटा दोंगरा लागीं तूं उलय. तुका सांगला उलोवपाक. तुज्या लायफान प्रॉब्लम येयला, देवान तुका पदवी दिल्या, ह्या संवसारान तुका पदवी दिल्या, त्या दोंगराशीन उलय. कॅन्सर तुज्या कुडीन येयला, देव म्हणटा कॅन्सराक तूं सांग, कॅन्सर तूं म्हाज्या कुडीन येयलाय, तुका हांव शिराप घालता जेजू क्रिस्ताचें नांव. वस म्हाज्या कुडींतलो
आनी दर्यान पड आनी परत म्हाजे कुडीन येनाका ना म्हणून जेजूच्या परचेच्या कुडीन तो येना. आनी त्या टायमार देव तूं तर उलयलाय ते पवित्र आत्मा घडून हाडटा 101%. कित्याक देवान म्हटलां. तूं मार्क 11:23 सिस्टर वाच पळोवया. जेजून जाप दिली, देवाचेर बावात दवरात. हें हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या काळसान दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटा तें जातलें म्हूण बावात धरून ह्या दोंगराक म्हणटीत, हांगासरलो उठ आनी दर्यांत वच, तें ताची सुरी घडटलें. देव म्हणटा आनी आमी कितें करता, आमचे प्रॉब्लेम एका तेका 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 सांगत वयता. देव म्हणटा हो प्रॉब्लेम तुज्या लायफान येयला, ह्या प्रॉब्लेमाक तूं हुकूम घाल. तूं हांव जेजू क्रिस्ताचें भुरगें. जेजू क्रिस्तान हांव स्वर्गीच्या बापायचे चेडो चूड. जेजू क्रिस्तान म्हाका तेज्या राज्यान म्हाका सगळें मेळपाक जाय. सयताना तूं म्हाज्या लायफांतलो भायर सर, हुकूम घाल. आनी देव म्हणटा आपूण आयकतलो. तूं उलयताय तें घडोवन येतलें, कित्याक देवान तुका हुकूम दिला. देवान सांगलां तूं कर, तूं हुकूम घाल, आपूण तुका तेका बॅक करतलो. देव तुका बॅक करतलो. बाब भयणानो 101% गॉड इज गोइंग टू बॅक यू. दुयेंसाचेर उलोवपाचें बंद करा. तूं म्हणत राव जेजू तुज्या गायांनी हांव बरें जाल्यार तूं बरें जातलें. आनी तेच्या उतरां आनी आड दुसरी उतरां उलयनाका. हें बंद करा. हें बंद करपाची गरज आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. ओके, just show them the slide. Let them take the scriptures. वो स्क्रिप्चर घ्या, Hebrews 4:16. वो मागण्याचे रूप. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. देव हांगर म्हणटा जेन्ना तूं आपणाच्या फुड्यान तुजे गरजेच्या टायमार तूं म्हाज्या फुड्यान येतलो तेन्ना तुका आपणाची महिमा आनी आपणाचो आदार तुका मेळटलो. कवर करता टायम जालो भाव भयणानो. आनी नेक्स्ट हिलींग इज अ डिवायन रायट. डिवायन रायट म्हणजे आमचो डिवायनान कितें म्हणटा सिस्टर? पवित्र आमचो रायट. हो हांगर कितें जाता जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान 2 कोरिंथियन 5:17 म्हणटा, जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान आसता तेन्ना आमी नवी रचना. आदले ते गेले आनी सगळें नवें जालां. म्हणजे आदले आमचे दुयेंसां सगळे कितें आसले ते जेजूचेर गेले, आमचे पातक आसले ते जेजूचेर गेले. आनी आतां जेजू क्रिस्तान आमी नवी रचना. जेजू क्रिस्ताचें तें आमचें, जेजूचें बरेपण आमचें बरेपण, जेजूचें सोंतपण म्हाजें सोंतपण. हांव आनी सोंतपणान हांव आनी तोमोवना. नाजाल्यार म्हाका कितें दिसता हांवें इतकीं कामां केल्यात, हांवें कायदो धरपाक जावना, ते गेले नवे ते घडोवन येयले. Romans 8:14 म्हणटा for as many are led by the Spirit of God, they are sons of God. आणि Romans 8:16 म्हणटा the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. डिवायन रायट म्हणजे जेजूची भुरगीं म्हणून आमी आमचो कायदेशीर रायट. आमी देवाची भुरगीं जी पवित्र आत्म्यान आहात ती सगळीं देवाची भुरगीं. तूं हांव देवाचें भुरगें. आमी देवाची भुरगीं. उगडास दवरा भाव भयणानो, आमी सगळीं देवाची भुरगीं. जेन्ना आमी देवान येता तेन्ना आमी देवाची भुरगीं. आनी लास्ट स्क्रिप्चर म्हणटा तो हिलींग इज अ टेबल रायट. आमचें जेवण आसता पळय तो हिलींग आमचें टेबल रायट. ओके, हिलींग जावन आसा आमचो टेबल रायट. यू प्रिपेर अ टेबल बिफोर मी इन द प्रेझन्स ऑफ माय एनिमी. यू एनॉयंट माय हेड विथ ऑयल अँड माय कप रन्स ओवर. जेन्ना तूं हांगा देवाचें उतर म्हणटा जेजू आमकां आपणाच्या दुस्माना फुड्यान आमच्या दुस्माना फुड्यान आमकां इतको भरता की आमचे कोप व्हांवन वयता.
जेजू वाट दिवपी देव तुका वाट दिता, तुका तुज्या दुस्मानांक कडल्यान तुका पयस दवरता आनी तुका वाट दिता. म्हणटकच हिलींग तुजें जावन आसा टेबल रॅट म्हणजे जेवणाचेर आमी जे जेवण मांडटा पळय ते भाशेन बुफे. टेबल रॅट तुजो जाय ते वच आनी घे. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जीजस. आतां निमणें मागणें कोत्ता. टायम जालो असो टायम जालो. प्रेज गॉड. टायम जाला म्हणून तुमी रागार ना. प्रेज गॉड. फुडल्या विकान सिस्टर सिमित्रा येतली आनी सिस्टर जीन देवाचें उतर दितली. तेच्या फुडल्या विकान चड करून सिस्टर दितली आनी सिस्टर एलिजा दितली. म्हणटच आमी नवे नवे भाव भयणांनो, नवे नवे आमी आसतले पूण नवे नवे लोकांक आमी चान्स दितले. कित्याक तुमकां दाखोवन दिवपाक जाय देवान आमकां जण एकल्या एकल्याक मागलेली आहा. जण एकल्या एकल्याक मागलेली आहा. आनीक लोक तुमी आपया भाव भयणांनो, पळया कितको लोक जाता पळय तो. आनीक लोकांक आपया, तांकां देवाचो मोग अणभवनी. आनी गॅरंटीन सांगता भाव भयणांक, तुवें तर तुजी मिलाक आपणायल्यार हांगोल्यान भायर वयता म्हणसर तूं पळयतलें तुज्या लायफान आख्खो वीक भर तुका कळोन येतलें आपणाच्या लायफान कितक्यो मिलाग्री जाल्या पळय ती. ही गॅरंटी. प्रेज गॉड. उबी रावया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. सर्गीच्या बापा तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्ता तुका आर्ग आनी महिमा. पवित्र आत्म्या तुका आर्ग आनी महिमा. ही सगळीं आमची भाव भयणां येयल्यान तेंच्या खातीर तुका आर्ग आनी महिमा. जेजू तुजे पोरचेक हांव तुज्या पवित्र रक्तान मागता. कसलेय तेंच्यो गरजो आसल्यो ह्या वेळार जेजू गॅरंटी आसा आमकां तुवें त्यो तेंकां दिल्याय म्हणून. कित्याक तूं दिवपी देव. जेन्ना तुजेशीन आमी येता आनी जशें शिसांनी तुका 5 उणे आनी 2 माचल्यो दिल्यो तेन्ना तुवें वाडयल्यो तेंच्याय लायफान जे ती कितें प्रॉब्लम घेवन येयल्ली तेंचे सुटावे दिवन तुवें 100 पटींनी तेंकां बेसावन भरल्या म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. कसले तेंचे दोंगर आहले ह्या वेळार जेजू तूं हांगर आसाय. तुज्या हाजिरीन तेंचे दोंगर मेल्ट जावन गेल्या म्हणून हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता. फायनान्शियल कोणाचे प्रॉब्लम आसले जेजू ह्या वेळार तूं तेंकां तेंच्या फायनान्सान ब्लेस करताय म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. कसले तेंचे ब्लॉक्स आसले ह्या वेळार जेजू तुवें तेंचे ब्लॉक सगळे काडून उडयलाय म्हणून हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आनी आमी आतां परत घरा वयतलीं तेन्ना जेजू तुजे पवित्र आत्मो तेंच्या भितर काम करीत रावतलो. हांगर स्टार्ट जाला ते चालूच उरतले कित्याक तूं आमच्या भितर काम करपी देव. आनी आयज ती तुजेशीन उलयतली. जेजू आयज तुजी पोरजां तुजेशीन तुजेशीन बसतली आनी तुजेशीन इश्टाशीन उलयता पळय तशी उलयतली. आनी तूं तेंकां आयकतलो तूं तेंकां जबाब दितलो म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आनी आंच बोडवे ह्या वेळार हांव उलयतां तेंचेर. सगळे आंच बोडवे तुजे जेजू तेंकां बरे भाशेन घरा पावयता, तेंकां राखता, तेंकां सांबाळता म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. हें हांव मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. एकूच मिनट म्हणया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजूची शांती तुमचेर उलयता बाबा. जेजूचो मोग तुमचेर उलयता. जेजूचो आनंद तुमचेर हांव उलयता. जेजू क्रिस्ताची पेकोवणी तुमचेर हांव उलयता.
फावोर तुमचे रावले. जेसू तुझे पोरशेक तू ह्या वेळार हात लायताय म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा दिता. पवित्र आत्म्या तुझ्या उज्यान तुवें तुझे पोरशेक बोल्ले म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा दिता. जेजू जेजू तुझे पोरशेक ह्या वेळार तू हात लायता. तुझो मोग अनुभवतान दी ह्या वेळार. जेजू तू आमचो जेजू, तू आमचो मोगळ देव, तू आमचो सोमी, तू आमचो धनी, तू आमचो सरवंडार. जेजू तुजो आमी मोग करता आनी ह्या वेळार तुजो मोग सगळीं जाणां अनुभवता. जेजू ह्या वेळार मिलाग्री वाडटात. तेंची मिलाद तेंकां मेवल्या म्हणून जेजू तुका आर्गां आनी महिमा. ह्या वेळार मिलाग्रीचो वेळ जावन आसावो, मिलाग्रीचो वेळ जावन आसावो. तुका जाय पळय ते जेजूक सांग. Jeremiah 33:3 म्हणटा, कॉल ऑन मी एंड आय विल आन्सर यू. म्हाका उलो मार आनी हांव तुजें आयकतलो, तुका जाप दितलो तुजो जेजू म्हणटा. ह्या वेळार जेजूक उलो मार आनी सांग तुका कितें जाय पळय ते. ह्या वेळार जेजू तुका दिता, सुभाम फळांनी तुका बोधता. थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस. बसा भाव.